lack guidance and support from government has the youth feeling helpless and disillusioned. The steps to government to give necessary access to resources and support to the youth to succeed. Honorable Minister. Yes, sir. I stand to answer to the calling attention raised by Honorable Member Captain Wenzi Viegas. Speaker, sir, Department of Labour and Employment is proactive with the Directorate of Industries, Trade, Commerce and Directorate of Skill Development and Entrepreneurship to ensure that Goans get maximum opportunities for seeking employment in Goa. Under Regional Employment Exchange, the Model Career Center has organized job fair and placement drive to bridge the gap between job seekers and employers. In addition, career counseling, career guidance program, soft skill training sessions on civil service competitive exams, banking exams preparation, and entrepreneurship orientation programs have been organized. Fair meter anche to get notification for to get fair for all taxis in Goa. What about taxis which come outside? You don't have a notification for them. In all issues, you all are using outside taxis. What are you doing? How are you going to charge them the rate when you have no notified fees for them? Everything you all are using, outside vehicles are coming. I don't know whether, I am not too sure, I'm making a statement. See that outside vehicles are being used for this fare meters also, for this apps also. Because sir, I think in that suo motu judge application for traffic regulations in Panjim, I think you have said that the AG makes a statement that you are going to introduce buses. The traffic is not going to reduce by giving buses in the routes. Traffic has to be reduced some other methods. It has to be diverted. It has to be this. Because sir, I would like to bring to the notice that henceforth, whatever is there should be proper answer because it is reflecting on the government. Speaker, sir, one small thing which I was just talking to the minister about the buses. We had, in fact, some time back, the previous government had put buses which got on June room to be utilized all of Goa. They got a relaxation because Goa is a small state. Other areas you can use the buses for city areas, city limits, municipality limits, because they come under the scheme of municipality units. But we had taken an exemption. See if this exemption can be worked out. You could route those buses to other areas also. Why only these areas? Because sir, at least these buses where they have been utilized right now, you are going to remove those buses. The poor bus owners are going to lose their business. See if you can do something where you can accommodate them. Speaker, sir, talking about panchayats. Panchayataji ulaita I think first and foremost, salaries of the 6th pay, panchayat staff, 7th pay. See if you can give them, because the liability is very less. Panchayat is using their own funds. See if we can at least hear, if not from 2016, 2018, whatever, relief department, thank you. Figure, sir, talking about lease, licenses, rents, transfer fees, ek panchayat, ek rule kutta. So I want the minister to come clear. कितने ट्रांसफर फीजा कितले पैसे लीव एंड लाइसेंस एक पार्टी रूम भाड़ा दिता है तो मोटा 1 महीना भाड़े दिवा था आई कैन एक्सपेक्ट माय गुड फ्रेंड फ्रॉम कालांगुट दे अर्न लॉट ऑफ मनी ऑन रेंट्स एटलीस्ट इन सम विलेजेस आई हैव गॉट विलेजेस व्हिच आर पुअर दैट व्हाट यू कॉल देम बिलो दे हैव गॉट नो थिंग काई है ना दे आर आल्सो यू आर गोइंग टू चार्ज देम समथिंग व्हिच यू आर गोइंग टू एज इट इज द विलेज इज स्मॉल एज इट इज दे हैव नो रेवेन्यू कोण पण भाड्या दिता तेकाय त्रास करता बरें भाड्या दिता जावं तेका ट्रांसफर करना जाल्यार तेण म्हण तूं आनी कितें एप्लाय केली सपोज ही हेज नाव हीज फीज आर लेफ्ट टू बी पेड देर इज अ प्रोसिजर तूं फीज फारीक करना जाल्यार तूं तेका नोटीस काड कलेक्टरा धाड यू कॅनॉट स्टॉप द अदर सर्विसीस तेका इनकम दिनाय तेका कॅरेक्टर दिनाय तेका आनी कितें दिनाय पंचायत त्रास करता हें कितें जावपा जाय I hope you understand what I am speaking, speaker sir. आज जो तो तेगे एक रूम भाड़ा दिलो तेन पैसे फारी केले वर्साचे फॉर द पंचायत एज पर रूल दे सेड एक वर्साचे 1 म्हयन्याचे वर्सा भितर एक पडे हें येता इनकम येता तो पंचायत डेपॉजिट करून दिता समज तो केलना देर इज अ प्रोसिजर तो केलना मग तूं काडून तेका कसली सर्वीस दिना
ते कोणा हें जाय ते कोणा इनकम जाय ते कोणा गुड्स हें जाय कमर्शियल लायसन्स जाय ते कोणा आनी कितें हावज नंबर जाय तेका दिना. This should not be the case. You have a procedure to do it. एक तू system हा तो procedure to start कर. I will bring out a case. I will give you in Raya Panchayat. You do it, change it. Why are you doing all that? It could be for anybody. I want you to come clear on what are going to be, make a set rule for all the panchayats in Goa. Okay, you have a reach a panchayat, make a separate rule for them. I have no problem, but it should not be uniform. As at least on the ratings of the panchayat, you have a rule, Speaker sir. Talking about all this plus, procedure pasun simplify karo meti zalari henkori simplify it. I think the government has increased the salaries of the panchayats and sarpanches and the panch members. Even if more could be given, because here we are talking of push zay nai push nasto zay na. I am on record here also. Push nasto politics zay na. Kone zale ta tuge gara kode. Kone et teka hobar ha. Like there is magi sarpanch sadna sangta like baro jande sarpanch. To mantala to dit mo eta din na zale na. Unless you want members who will not give anything and loka kena goras could take papana. Speaker sir, panchayataji ulaitashana see all these things, all the secretaries of panchayats, try and have if there is a mechanism, if there is a thing where people who have complained, if their complaints are there, try and have a mechanism and give them a rating. If you give them a rating, which panchayat is the best, they will be encouraged to do better work. Give them a prize. Give the secretaries, give the sarpanches a prize. Rate the panchayats. That will, give a new dimension to panchayats. Speaker sir, I do not, since we have been given less time to speak, I will restrict. As far as industries is concerned, I think I will not be, I will restrict, because as my Honorable Michael said that today I will be not speaking on industries. He says I cannot speak. Anyway, but I will not speak. I will listen to Michael. Thank you, Speaker sir. Speaker sir, हांव डिमांडांक सपोर्ट करपाक आनी कट मोशनाक ओपोज करपाक बरो आसलो आसा सर. स्पीकर सर, डिमांडाचेर उलयता आसतना पयलीं पंचायतीचेर उलयता, डिमांड नंबर 31. स्पीकर सर, I am grateful and thankful to our government for giving infrastructure under Deen Dayal Infrastructure Development Scheme. आमच्या मय मतदारसंघांतली मय पंचायत आनी सोडण पंचायतीचें काम 2016 कंप्लीट जाल्लें आनी मय पंचायतीचें काम 2024 आतांच रिसंटली कंप्लीट जावन बरे तरेन सुसज्ज अशें बिल्डींग दिवन आमकां हँडओवर केल्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशें ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टर श्री मोविन गुदिनो हांचे हांव आभार मानतां. स्पीकर सर, हांव काही मुद्दे आहा ते सारके पॉयंट आउट करता जेंचेर ऑनरेबल मिनिस्टरान लक्ष दिवपाची खूब गरज आहा. स्पीकर सर, पंचायतीचें आयज मुख्य काम जावन आसा स्वच्छ भारत अभियानाच्या अंडर जे स्वच्छता मोहीम गांवांत करपाक जाय. ही स्वच्छता मोहीम दवरपाक लागून स्पीकर सर, जो फंड अवेलेबल पयलीं जातालो तो आयज खंय तरी लिप्त जाल्लो आसा, म्हणजे हो फंड आमकां मेळना. स्पीकर सर, हांव मागतां ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन जो नॉमिनल जो फंड मेळटालो तो तरी एटलिस्ट चालू दवरचो. स्पीकर सर, प्रत्येक पंचायतीक मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी आयज दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर, काही भागांनी आमच्या ह्यो फॅसिलिटी अजून स्टार्ट जावंक ना आनी ह्यो स्टार्ट न जाल्या मुळे कचऱ्याचो मोठो प्रसंग येयल्लो आसा. कचरो गोळा करपाक लागून जो पयसो लागता तो आयज पंचायती कडेन ना. म्हणून ह्यो मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी जी आसा ती ताबडतोब चालू करची, म्हणजे जो कचरो आसा गांवांतलो तो थंयसरूच तेजो विल्लेवाट लागतलो, हें हांव सांगपाक सोदतां. स्पीकर सर, दुसरें म्हणजे जे स्टाफ काम करता, स्पीकर सर, हे सगळे गव्हर्मेंट स्टाफ म्हणून आमी मानता आनी बिंग अ गव्हर्मेंट बॉडी आमकां तांकां बरे तरेची सॅलरी दिवपाक जाय अशी आमची सगळ्यांची इच्छा आसा. स्पीकर सर, आमचे जे पंचायत स्टाफ आहा सगळो तांकां 7th पे कमिशन लागू करचें अशी हांव मान्य मंत्र्यांक विनंती करतां. स्पीकर सर, गेल्या वर्सा आमी असेंब्लीन एक सजेशन दिल्लें मान्य मंत्र्यांक
की जे आमचे पंचायत स्टाफ जे आहा ते इरेग्युलर आसता, पंक्च्युअल नसता, ताका लागून तांकां बायोमॅट्रिक्स मशीन लावचे आनी त्यांची एबसेंटिजम अटेंडन्स मॉनिटर करचे. पण हे अजून जागना स्पीकर सर, हे सुद्धा मान्य मंत्र्यान लक्षात घेवचे. स्पीकर सर, आमी जायते फावटी पळयलां पंचायत सेक्रेटरी जो गिल्टी सुद्धा आसता तेजेर आयज एक्शन जायना. अशे पंचायत सेक्रेटरी खुबशा गोश्टींनी गिल्टी जाता, दोशी ठरता, पण तेजेर आयज पासून खंयसरूच पंचायत डिपार्टमेंटान एक्शन घेतली अशें अजून कांय दिसूंक ना. म्हूण हांव मानतां जो गिल्टी आसा ताका एक्शन ही जावपाक जाय. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 13 ट्रान्सपोर्ट. स्पीकर सर, आमचे 7th असेंब्ली सेशन आसा. आमी पयल्या सेशना पासून आमच्या गोंयांतली KTC बस सर्वीस जी गोंयांत कोलमडलेली आसा ही बस सर्वीस बरी जावची म्हूण हांव डिमांड करीत आहा. स्पीकर सर, आयज आमचें सरकार सांगता आमकां EV बसीस 150 ऑर्डर केल्ले आसा. ऑनरेबल चेअरमॅन आसा हांगासर, तेज्या कडेन आमी टायम टू टायम तेज्या कडेन एप्रोच करीत आसता. तोय सांगता 150 बसीस ऑर्डर केल्ले आसा, 50 बसी येयल्ल्यो आसा, 100 बसी येयना, पयशे ना म्हणून सांगता मिनिस्टर. स्पीकर सर, हांव मागता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन हे जे गोरगरिबांचे जे डिमांड आसा स्पीकर सर, हो ट्रान्सपोर्ट पब्लीक ट्रान्सपोर्ट म्हणटा तो चडसो रुरल एरियेन जाय पडटा. आमची बींग अ रुरल कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां खूब हार्डशीप फेस करची पडटा. स्पीकर सर, काही स्कुलांनी बालरथ आहा, काही स्कुलांक बालरथ नसता. कदंबा बसीस आमच्यो रुरल एरियेन पावना तेन्ना स्कूल बसीस नासल्या कारणान आनी ह्यो बालरथूय नासल्या कारणान भुरगे एबसेंट जाता. स्पीकर सर, हांव सरकारा कडेन कळकळीची विनंती करता, फैजूल खर्च न करता असलो जो खरीच गरज जी आसा त्या खर्चाचेर आयज खर्च करून आमकां ह्यो बसीस दिवपाक लागून ऑनरेबल मिनिस्टरान फुडाकार घेवचो आनी ह्यो बेगितल्या बेगीन आमकां हाडून दिवचे. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमच्या बिचोलेन म्हणजे बिचोले सिटी बायपास कॅन्सून वाठादेव ह्या जाग्यार आयज एक बायपास रोड जाल्लो आसा. रोड इंजिनियरींग जर पळयलें जाल्यार थंयसर थोड्योश्यो सुदारणा करपाक जायो आनी ह्यो सुदारणा करपाक लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागतां ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक एक्टीव करून तेंच्यांनी जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट थंय करपाक जाय आनीक सुदारीत. एक्सिडंट जायता, हांव मागता लोकां कडेन की लोकांनी सांबाळूनूय येवपाक जाय. नवो रस्तो आसल्या कारणान लोकांक तो अकॅस्टम जाल्लो ना. लोकांच्या बरोबर जो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक जाय थंयसर, जे सिग्नल सिस्टम लावपाक जाय, जे आनीक खंयसर स्पीड ब्रेकर घालपाक जाय ते घालूंक ना. हे रोड इंजिनियरींग जे आहा न्हू ते बेगितल्या बेगीन स्टडी करचे आनी जे आमकां एक्सिडंट जाता ह्या बायपास रोडाचेर ते प्रिवेंट करचे. स्पीकर सर, स्पीकिंग ऑन डिमांड नंबर 19 इंडस्ट्री स्टेट अँड कॉमर्स. स्पीकर सर, आमकां खबर आसा आमच्या गोंयान MRF, सिबा, नेस्ले, जुवारी, गोवा एंटीबायोटिक्स, गोवा शिपयार्ड, MPT, ACGL अश्यो ह्यो मोठ्यो कंपनी ज्यो आसा त्यो 50 वर्सां पयलीं केन्ना तरी स्टार्ट जाल्ल्यो आनी आयच्या काळान म्हणजे म्हाका दिसता 20 ते 30 वर्साच्या कालावधीन ह्याच्या सारक्यो अश्यो मोठ्यो इंडस्ट्रीज खंयच येवंक ना गोंयान. हे एक आमकां स्पीकर सर सगळ्यांक ही गोश्ट खेदाची गोश्ट आहा. आमचे भुरगे आयज गोंयांत कितलेशेच बेकार आसा जे प्रायवेट जॉब करूंक शकता. अशा भुरग्यांक जर एक बरी इंडस्ट्री लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्री हाडटलो जाल्यार सरकारान आपली पावलां मोठ्या दिमागान उखलपाची गरज आहा. स्पीकर सर, इंडस्ट्रियलायजेशन इन हिंटरलँड तालुकास बीइंग अ हिंटरलँड एरिया, आमच्या ज्या तालुक्यांसून जे लोक गरीब आसता ते रुरल एरियान रावता आनी तांकां सुद्दां ही एरिया रुरल आसल्या कारणान आनी इंडस्ट्रियल एरिया काम करिना सारकी. म्हणजे ह्या इंडस्ट्रियल एरियेन जे इंडस्ट्रीज आहा त्यो सीक पडलेल्यो आहा. हांव माननीय मंत्र्यांच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदता, काही जे इंडस्ट्रीज बंद पडटा फॉर डिफरंट वेरियस रिजन्स तेंचेर पळोवचें. हांव एक एग्जाम्पल दिवपाक सोदतां.
कोझमे माता मिनेजीस सारखी एक बरी कंपनी ज्या जाग्याचेर मोय मतदारसंघाचे अराउंड 250 लोक काम करताले ते ऑल ऑफ सडन बंद पडली. स्पीकर सर, हांव रिक्वेस्ट करता मान्य मंत्र्यांक हे कारण सोदून काडचें. जाय जाल्यार त्या ओनरांक तेजे मॅनेजींग कमिटी जी आसता तांकां आपोवन हाडचें आनी ही बंद पडलेली इंडस्ट्री जर परत चालू करपाक जाली. इट इज अ फार्मा बेस्ड कंपनी. एक 5 मिनटां घेता स्पीकर. तर अशा कंपनी जर जेन्ना चालू जाल्यो जाल्यार आमच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांक हेजो लाभ खूब जातलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर, IT सारक्यो कंपनी, विप्रो, TCS सारक्यो कंपनी आयज गोंयांत येयना. हेजें कारण सोदून काडपाची गरज आहा. स्पीकर सर, काही ज्यो इंडस्ट्रियल एरिया सोडल्यो, वेर्णा आनी समवट पिलार्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट, ह्या जाग्यार ज्यो इंडस्ट्री आसा त्यो बऱ्यो चलता. पण अदर इंडस्ट्रियल इस्टेटीज गोंयांत ज्यो आसा थंय सगळ्यो इंडस्ट्रीज बंद पडलेल्यो आसा. आमचें गव्हर्मेंट इंडस्ट्रियल इस्टेट फॉर्म करता, पण त्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन कितल्यो इंडस्ट्री बऱ्यो आहा येवंक शकता ह्यो सोदून काडिना. म्हणून हांव स्पीकर सर, हांव मागता आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन की गव्हर्मेंटान इनवायट करचे इंडस्ट्रीक ज्यो आमच्यो इंडस्ट्रियल इस्टेटी आसा ह्या इंडस्ट्रियल इस्टेटीन बऱ्यो इंडस्ट्री येवपाक, लेबर ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज येवपाक आनी आमच्या गोंयकारांक हितून जॉब मेळपाक लागून स्पीकर सर हेल्प करचे. स्पीकर सर, मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान 2012 पासून दिवचल तालुक्यात खूब अनएम्प्लॉयमेंट वाडलेलें आसा. तर आमच्या बिचोले इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जितले इंडस्ट्री आसा त्यो ऑलरेडी सीक पडलेले आसा. म्हणून आमच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यो इंडस्ट्री चालू करपाक लागून जे जे प्रयत्न करपाक जाय ते वर फुटिंगाचेर स्पीकर सर आमचे मान्य मंत्र्यान घेवचे. तेंचे कडेन जे कॉन्टॅक्टान तेंचे ओनर्स आसतले त्या ओनर्सांक आपोवन तेंची एक बैठक घेवची अशें हांव सजेस्ट करपाक सांगता. स्पीकर सर, तर आनी एक गोश्ट आहा स्पीकर सर की काही लँड ओनर जे आसतले ते आपले लँड पार्सल ऑफ लँड लिजाचेर दिवपाक सोदताले. तेजो स्टेटस कितें आहा तो सांगतो. स्पीकर सर, विथ दीस few words, I support the demands and oppose the cut motion. Thank you, Speaker sir. Michael Lobo. Speaker sir, I rise to support the demands listed in today's order. Speaker sir, आयचे डिमांड जे आहा transport, industries and panchayat, these three are very important demand as far as our local unemployed youth are concerned, whether it is industry or transport. Speaker sir, let me start with the rise in road accidents in the state of Goa. We have seen young boys and girls meeting with accident, head injuries, rise in accidents. म्हणजे गोवा नंबर 1 स्टेट डिक्लेअर जाली अशी एक्सिडंट जायत हा गोंयान नंबर 1 स्टेट डिक्लेअर जाली. मिनिस्टरान खुबशे प्रेस कॉन्फरन्सीस घेतल्यो, ट्राय केल्यो रेक्टिफाय करपाक. त्या टायमार आमी एक लेटर बरयली डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, डेप्युटी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट, आनी तितून डेप्युटी डायरेक्टर ट्रान्सपोर्ट वाज म्हणून एक आहा. आनी वाजान म्हाका रिप्लाय केलो, इमिडिएट फोन केलो, सर वील कम टू मीट यू. आनी म्हटलें नो, आय वील कम टू मीट यू. आनी आमी जे लेटर बरयलें ते स्पेसिफीक आहलें लेटर की सायनेजीस जे आसपाक जाय आमचे इतले बरे रोड केले म्हणटा. CM सदांच म्हणटा आय हॅव डन गुड स्मूथ रोड्स, पूण सायनेजीस ना. स्पीकर सर, हें काम कोणाचें? PWD म्हणटा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान घालूंक जाय, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट म्हणटा ट्रॅफिक सेलान घालूंक जाय, ट्रॅफिक सेल म्हणटा पोत्तून PWDन घालूंक जाय. हे तिनूय डिपार्टमेंटाचे इंटर कनेक्टेड आहा. हांवें डेप्युटी डायरेक्टर वाजाक सांगले, तुमी लेटर करा पंचायतींक, तुमी लेटर करा ऑल द municipalities and let them spend their own fund and put all the signages required. Crossroad ahead, accident prone zone, रामलज ahead, speed breakeraचे पासून जे बोर्ड आहा ते आसनासले. आणि हे ग्रामीण भागान आमच्या स्पेशली रुरल गोवा एंड कोस्टल बेल्ट ट्युरिस्ट जे येता आणि भोंवता, कित्याक ट्युरिस्ट 2 व्हीलर घेता आणि सगळ्याक भोंवता आख्खे गोंयान.
They go to the waterfalls also, they go to the hinterland of Goa also, they go to see the temples also. Tingasur je curve ahead, crossroad ahead, accident prone zone हे बोडूच ना जाल्ले आहा. हांव मिनिस्टराक आयज रिक्वेस्ट करता, तुझे डेप्युटी डायरेक्टर वाजान बरें काम केलें, सगळे पंचायतीक लेटर बरयली, काय पंचायतींनी हेची दखल घेतली, तेणी बोर्ड केले, बोर्ड घातले. आमचे आरपोरा पंचायतीन घातले, कलंगुटान घातले, कांदोळी घातले, पार्रा पंचायतीन घातले, बट खूप पंचायतींनी घालूंक ना. आमी भोंवत आसता दुसरे दुसरे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी, आमी जेन्ना वयता आमी पळयता बोर्ड ना. हे घालपाचे रोड एक्सिडेंट कमी करपाक. स्पीकर सर, मिनिस्टरान हांवें लास्ट टायम सांगलेलें एक कमिटी काडची. वाय देर इज इन्क्रीज इन नंबर ऑफ रोड एक्सिडंट्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, हेचेर कमिटी काडची. आयज पासून कमिटी काडूंक ना. मिनिस्टरान आज रिप्लाय दिवचो की कमिटी तूं काडटलो काय रोड एक्सिडंट वाडत रावनी स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, आनीक मिनिस्टराचे नोदरेक हाडूंक सोदता हांव. गोवा ट्युरिस्ट स्टेट, आनी जेन्ना आमी ट्युरिस्ट म्हणटा, गोंयान वेगवेगळे भाशेनी ट्युरिस्ट येता. दे कम समटायम्स बाय बस, समटायम्स दे कम बाय ट्रेन, समटायम्स दे कम बाय आमच्या फ्लायट, बट फायनली दे कम टू द मार्केट प्लेस. आनी मार्केट प्लेस जाले काय ते मेन आसता ते बस स्टँड. म्हाका दिसता चडशी गोंयची बस स्टँडां आर इन पॅथेटीक कंडिशन. आनी ऑनरेबल मिनिस्टर जो आमचो आहा हो आदीसून ह्या ऑगस्ट हावसाचो आदलो मेंबर, म्हणजे सिनियर मोस्ट मेंबर, आनी ही नोज द डिफिकल्टीज फेस बाय द लोकल पीपल, आमचे गोंयचे लोकल ट्युरिस्ट एज वेल एज फॉरेन ट्युरिस्ट हू आर कमिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. म्हणजे बस स्टँडाचेर पावलो थिंगा टॉयलेट फेसिलिटी ना. टॉयलेट आहा जाल्यार थिंगा उदक ना. उदक आहा जाल्यार सगळे थिंगासर भायर वता. म्हणजे कितें जें कोण सामान खाली करूंक गेल्लो भितर ते सामानूच भायर येता. म्हणजे तो सेप्टीक भरलेलो आहा, सोकपीट भरलेलो आहा. हांव कित्याक उलयता हें, तुमी काळजी घेवपाची गरज आहा. तुमी हे रिफर्बिश करपाची गरज आहा. तुमी अंडर पीपीपी पासून दिल्यार जाता. हे टॉयलेट फेसिलिटी जे आहा हे पीपीपीच्या अंडर दिया. बस स्टँडा अंडर पीपीपी दिया. पूण बरी जावन ही बस स्टँडां. बस स्टँडां पळयत जाल्यार भिरांत दिसता. ऑनरेबल डेप्युटी स्पीकर, आमचो जॉशुआचे न्यू बस स्टँड धाकटुलें केला तेजें, ती एक बरी गजाल आहा. पूण दॅट इज फॉर इंटरस्टेट. पूण जे आमचे लोकल बस स्टँड आहा, ऑनरेबल डेप्युटी स्पीकर आमचो आमदार म्हापशा येवन ते उलयत आसता की हें बरें जावचें म्हणून. तितून ट्रान्सपोर्टाचें ऑफिस आहा तुजें, तितून जे टॉयलेट फेसिलिटी आहा ती एक दीस येवन पळय तूं, मुद्दम पळय. पणजे सेम आहा, कॅपिटल आमचें, स्मार्ट सिटी, पूण तेजे बस स्टँड पळयत जाल्यार भिरांत दिसता. स्मार्ट सिटीचे बस स्टँड पळय वचोन, आमदारांनी सगळ्यांनी वचोन पळोवचें, भिरांत दिसता. तेजी टॉयलेट फेसिलिटी पळया थिंगा, आनीक भिरांत येतली तुमकां. तुमी वयचेच ना, भितर भायर वयतले. म्हणजे टॉयलेटाचे भायर रावन जर तर कोण कितें करता जाल्यार ताका स्टॉप कसो करप, आनी तो म्हणटा आमी भितर कशें वचप. हे सगळे प्रॉब्लम आहा. स्पीकर सर, हे म्हाका दिसता ही बस स्टँडां जी आहा पणजे, मारगांव, वास्को, बाकीचे वेदर इट इज अदर टाउन्स, पोंडा आसूं, हे सगळी फूल आहा. तितून हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक थँक्यू म्हणटा की तेणें रेजिस्ट्रेशन चार्जीस फॉर लक्झरी व्हेकल्स देंवयल्यो. तेणें ही ब्रॉट दॅट प्रपोजल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की आमचे गोंयचे लोक जे कोण व्हडल्यो गाडयो घेता ते भायर वचून रेजिस्टर करता म्हणून. आउटसायड द स्टेट दे गो टू पॉंडिचेरी, दे रेजिस्टर. म्हणजे ते स्टेटीक फायदो जाता. आनी ते रेजिस्ट्रेशन चार्जीस देऊन आमचे लोकलांक, आमचे गोंयकार जे कोण लक्झरी गाडयो घेता त्यो हिंगासरूच घेवपाक लागले. त्या खातीर हांव ऑनरेबल मिनिस्टराचें अभिनंदन करता. म्हणजे ही इमिडिएटली इट स्ट्रायक्ड हिम. स्पीकर सर, केटीसीचे बशीचेर आमदार उलयल्लो आहा आनी तेच्या वांगडा प्रायवेट ज्यो बशी आहा दे बोथ शूड को एक्झिस्ट. अशें न्हू की तुमी सगळे केटीसी बस नेव हाडपाच्यो ई बसीस आनी आमचे प्रायवेट जे बसकार आहा तांकां सायडीक काडून सायडीक उडोवपाचे. ते म्हाका दिसता को एक्झिस्ट जावपाची गरज आहा. स्पीकर सर, लास्ट बजेटान तुमी सांगलेलें की तुमी ई व्हेकल प्रमोट करता म्हणून स्टेटीन. आनी ई व्हेकल जेन्ना तुमी प्रमोट करता, तुमी सांगलेलें की आय वील पुट चार्जिंग स्टेशन्स अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा. हे चार्जिंग स्टेशन खंय गेले? हांवें बूक केल्या, तुका आयजूच दाखयता. हांवें ई व्हेकल बूक केल्या.
ती खूंय 400 किलोमिटर कितें दिता, पूण हांव 400 किलोमिटरांसून भोंवन जो तर परतून येतना वाटेर उरतली ती, कित्याक तुजे ही स्टेशन म्हणटा पळय ते नाच हांवें फायंड आवट केले खूंय आहा काय म्हणून, थोडे सतेर आहा. ऑफिसांनी आजून पासून जे एजंट म्हणून बसल्या तांकां बंद कर. हांवें तितूच म्हटल्या की एजंट उपकारना म्हणून, म्हणजे वेदर इट इज फॉर रिन्युअल ऑफ ड्रायव्हिंग लायसन्स, न्यू लायसन्स, जे जे आहा बारीक लोक, म्हणजे वान्स स्कूल स्टुडंट कॉलेजीक पावले ते वयता ड्रायव्हिंग लायसन घेता, वेदर इट इज ड्रायव्हिंग लायसन ईज ऑफ डुईंग बिझनस, म्हणजे डायरेक्ट ऑनलायन एप्लिकेशन करप आनी तेका थिंगासोर हें जें आसतलें स्पेशली जी टेस्ट आसतली ती टेस्ट जाली 24 वरां भितर ऑर विदीन 12 आवर्स ऑर ऑन द स्पॉट ताका ती लायसन मेळपाची गरज आहा. म्हणजे आमचे लोकलांक जे आहा ते त्रास जावंक पडना. तुजें ऑफिस सारकें फ्रेंडली आसपाची गरज आहा. वेदर इट इज फॉर रेजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू व्हेकल, वेदर इट इज फॉर रिन्युअल, वेदर इट इज फॉर न्यू ड्रायव्हिंग लायसन्स ऑर लर्नर्स लायसन्स, युअर ऑफिस should be very friendly. I have seen that म्हापसा आदी जे कितें जातालें तें आतां स्लोली बंद जाल्लें आहा आनी म्हापसाचे ऑफिसर तुजे तरी तितले बरें काम करता, हें इतलें हांव तुका सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, नाव आय विल स्टार्ट विथ द एक टासल जे चालू जाल्लें आहा, कॅब एग्रिगेटर आनी आमचो लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर. आतां लोकल टॅक्सी ड्रायव्हर म्हणजे कितें, आमचो गोंयकार जो आपल्याचे पांयार उबो रावता, तो वचोन बँकाचो लोन काडटा, भायलेचे केन्ना केन्ना भांगार दवरता तो बँकीन, ते मार्जीन मनी म्हणून घेवपाक ते वचोन मार्जीन मनी दाखयता बँकीक आनी तो लोन काडटा आनी आपली गाडी घेता. स्पीकर सर, मच हॅज बीन स्पोकन इन दीस ऑगस्ट हावज आनी व्हडले डिबेटी बीन जाल्ल्यो आहा की आमचे लोकल लोकांचे हातीन हो धंदो उरचो म्हणून. आनी मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन अशे कितलेशेच अनएम्प्लॉयड यूथ आहले, तेंच्यांनी टॅक्सी घेतल्यो, रेंट कार घेतल्यो, वेगवेगळे धंदे घेतले, म्हणजे हे ट्युरिझम रिलेटेड. आनी हितून जो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रान्सपोर्ट आहा, कोण तरी PIL फायल केले हायकोर्टान आनी सांगले की थिंगासोर मिटर कंपल्सरी घालचो म्हणून. आनी डिपार्टमेंटान रिप्लाय फायल केलो येस मिटर जाय म्हणून. तांकां मिटर घालपाक लायलो, मिटर सगळ्यांनी घातलो, 12,000 रुपया फारीक केले, मिटर घातलो. मिटर घातले उपरांत ते मिटर चालू आहा वो ना, आयज पासून ते मिनिस्टरान आमकां लास्टाक सांगचे मिटर चालू आहा वो ना. तो इमिडिएटली मिटर घातले उपरांत तुमी अनाउन्स केले की आतां आमी एप बेस्ड टॅक्सी, म्हणजे इंडिया मॉडर्न जालो, डिजिटल जालो, सगळे जाले, आख्खे वर्ल्डाक एप बेस्ड टॅक्सी आमी गोंयानूय हाडचे म्हणून. एप बेस्ड टॅक्सी तुमी हाडटा म्हणून सांगले. मिटरूय घालता एक वाटेन, तुमी सांगता हायकोर्टान मिटरूय घालपाक जाय, एक वाटेन म्हणटा तुमी एप बेस्ड टॅक्सी तुमी करपाक जाय. एक वाटेन हे ते सायडीन आमचो ट्युरिझम मिनिस्टर म्हणटालो आपुणूय एक ट्युरिझमाचो एप घालता, तेणें कितें गोवा टॅक्सी एप म्हणून घातलो. थिंगा गोवा टॅक्सी एप जालो. तूं प्रमोट करता गोवा मायल्स, एक मिनिस्टर प्रमोट करता गोवा टॅक्सी एप, एक मिनिस्टर प्रमोट करता गोवा मायल्स. यू आर गॉन एक्स्ट्रा मायल. हांव डायरेक्ट सांगता तुका, यू आर गॉन एक्स्ट्रा मायल टू प्रमोट गोवा मायल्स. आतां कितें तें म्हाका कळना स्पीकर सर. आमचे गोंयकार टॅक्सीवाले थिंगाच उरले, हॉटेलान ते रावल्या, थिंगासोर क्यू सिस्टम आहा. तर गोंयचे जो सिस्टम आहा तो पयलो तरी अंडरस्टँड जावपाची गरज आहा. सगळे जी हॉटेलां आहा कोस्टल बेल्टाक थिंगा क्यू सिस्टम आहा आनी क्यू सिस्टमानूच सगळ्यो गाडयो सुट्टा. तितूनच मोदेकात कोण कॅब एग्रिगेटर येता आनी तो म्हणटा ना आपल्याक आतां आपयला, खंयच्या तरी कस्टमरान तो हें दाखयता की आपल्याक आपयला, आपूण कस्टमर घेवन वयता. म्हणजे जो मनीस 3 दीस जाले लायनीक रावला आनी तेणे रेट चार्ट जी आहा ती गव्हर्मेंटाचीच रेट चार्ट लायिल्ली आहा. थिंगा गव्हर्मेंटान जो रेट गॅझेटेड केल्ली आहा, गव्हर्मेंटान जी सांगल्यात तुमी इतले चार्ज करपाचे, ड्रॉप टू एअरपोर्ट, गो टू दूधसागर इतली रेट आहा. म्हणजे पॉयंट टू पॉयंट रेट. ही रेट जेन्ना तेणी लायिल्ली आहा थिंगा, तितून कोण कॅब एग्रिगेटर येता आनी तितून झगडी स्टार्ट. सोमते पुलीस येता थिंगा सायटार, म्हणजे 5 स्टार हॉटेलान 4 स्टार हॉटेलान पुलीस येता. पुलीस येयल्या काय थिंगा आनीक झगडी.
आता हे झोगडी म्हाका दिसता कोणी लायली, आमी लायल्या, आमच्याच गोंयकारां मदेकात फाटल्या दिसांनी कितें टॅक्सी कितें तरी पात्रांव म्हणून कितें तुमी सांगले की आमी तुमकां गाडयो दिता. सगळे कोण बिझनसमॅन आहा, बिझनसमॅनाच्यो बायल्यो कोणाच्यो फ्रेंड्स आनी कोण पयशेकार लोक आहा तेंच्यांनी ते घेतले आनी म्हणले आमी टॅक्सी ओनर जाले म्हणून. अरे टॅक्सी ओनर थिंगाच उरले, 20,000 टॅक्सी ओनर आहा स्पीकर सर गोंयांत तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले आहा, ते थिंगाच उरले. गोंयचो पात्रांव स्कीम जी काडली ते कोणे घेतल्या ती पळय, तेंचे हजबंड कोण ते पळय, तेंचे ऑलरेडी बिझनस आहा, who have already got a business, who have already have a government job, तेंचे नेफ्यू, तेंचो नीस, तेंचे काजन, म्हणजे पयशेकारांक तुमी गोंयचो पात्रांव स्कीम दिली आनी तेंकां तितून एड केले गोवा मायल्सान. म्हाका दिसता खंय तरी सरकार मिस्टेक करता. यू कॅनॉट से दॅट आय एम प्रोमोटिंग दीस इज नॉट युअर ॲप, इट इज अ प्रायवेट ॲप, इट डजंट बिलॉंग टू द गव्हर्मेंट. तुम्ही आमच्याच गोंयकारां मदेकात झोगडी लायत आहा आनी झोगडी एवरीडे वाडटा. स्पीकर सर हालींच ऑनरेबल मिनिस्टराक कोणें कितें तरी म्हटलें खंय, म्हाका लायक जावंक ना तें. मिनिस्टराक कोणें कांय म्हणोंक जायना, असेंब्ली चालू आहा, म्हाकाय दुख्ख दिसलें, हांवूय आमदार आहा, म्हाका फाल्यां कोण कितें म्हणत की आमी तुका, हांवेनूय तो व्हिडिओ पळयलो, तें सारकें न्हू. म्हणजे ते कित्याक म्हटलें स्पीकर सर, तेंकां पोटानसून तिडा गेल्ली आहा, ते बेजार जाल्ले आहा, सुइसायड करपाचे स्टेजीचेर आहा, कोणाचो इन्स्टॉलमेंट भरना. ह्या दिसांनी इन्स्टॉलमेंट भरपाक खूब त्रास जाता स्पीकर सर. पावसाचे दीस, बँक म्हणटा तूं इन्स्टॉलमेंट भरना जाल्यार गाडी आमी ओडून व्हरतले. आनी थोडे कोण हे जे आहा प्रायवेट बँकी आहा ते आनी ते उगी रावना, ते डायरेक्ट बाउन्सर धाडटा आनी गाडी व्हरता, तेंचे कडेन दुसरी गाडी आहा, चाई आसता. हांव मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, ह्या सभागृहान मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, हांव हेचेर सीएमान सांगलात आपूण तोडगो काडटलो, आय वील ब्रिंग अ मिडिएशन, म्हणजे खंय तरी आपूण मिडिएट जावन हो इश्यू सॉल्व करतलो. आतां 4 वर्सां जालीं स्पीकर सर आमी हिंगा उलयता ह्या ऑगस्ट हावजान, हो इश्यूच सॉल्व जायना. सम ट्युरिस्ट आर गोईंग विथ बॅड मेमरीज. मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की I will do this, I will do that. I am not saying anything against the minister, but I am saying that he is a senior most member of this August House and he needs to immediately bring a solution to this problem. This fight has to stop. आमचे गोंयकार आहा, थोडे जाण ते सायडीन आहा, थोडे जाण हे सायडीन आहा, थोडे जाण आनी खंयचे हेचेर आहा. गोंदळ जाल्लो आहा स्पीकर सर. मोपा एअरपोर्टाचेर एवरी सेकंड डे फायट, एवरी सेकंड डे हडताल, एवरी सेकंड डे एजिटेशन. कितें चल्लां स्पीकर सर. दाबोली एअरपोर्ट काबार जालो, थिंगा दाबोली एअरपोर्ट काबार जालो, थिंगासर टॅक्सीवालेच ना जातले थोड्या दिसांनी. फ्लायटी चेंज जायता, ते सायडीचे फ्लायटी हे सायडीन येयल्यो, थिंगा हांव नको गिरायक कशें जातलें ते. स्पीकर सर, ऑनरेबल मिनिस्टरान हे जे इश्यूज आहा हांव सोंपयता, 2 वस्तू उरल्या म्हाज्यो, म्हाका एक 5 मिनटांत दिया न्ही. स्पीकर सर, हो जो इश्यू जो आहा कॅब एग्रिगेटर, गोवा मायल्स आसूं, गोवा टॅक्सी ॲप आसूं, आनी कसलो ॲप आसूं, आमचे लोकल टॅक्सी आसूं, तांकां हाडा. आमकां सगळे कोस्टल बेल्टाचे MLA कोणाक लागता, इन्क्लुडींग यू स्पीकर सर, तुकाय लागता ते, तुकाय बसोया, आमकां सगळ्यांक बसोया आनी हो इश्यू एकदांच आमच्या मदेकात सॉल्व करुया आनी तांकां बरें आपले जे पोट बरें भरुनी, तांकां इन्स्टॉलमेंट भरुनी, तेंचे लोन जे आहा ते कंप्लीट करुनी. स्पीकर सर, रेंट काराचेर एकूच म्हाका लायन उलोवपाची आहा. रेंट कार वॉज अ व्हेरी गुड स्कीम. आमचे लोकल भुरगे तितून सेल्फ एम्प्लॉयड जाले, गाडयो भरपूर घेतलेल्यो आहा. न्यू लायसन्स दिवचे न्हू. न्यू लायसन्स म्हणजे कितें, आदले जे कोणाचे लायसन आहा ते कंटिन्यू उरोनी. न्यू लायसन्साक कॅपिंग घालचें, म्हणजे आनीक नाका. गाडयो फूल जाल्या, म्हणजे रोडार इतल्यो गाडयो येयल्ल्यो आहा, थोडे जाण म्हणटा आमकां गिरायक जायना, सो आनीक नाका. न्यू लायसन्सीस बंद करा. जे एक्झिस्टींग आहा ते जो तर एक 5 गाडयो आनीक वाडयता, एक 7-8 गाडयो वाडयता, तेंकाय लिमीट घाला, पूण तेंकां दिया, पूण न्यू आनीक लायसन्सीस हाडच्यो ना. म्हणजे जे हेका घातल्या पळय ते रेंट बायकाक घातल्या पळय थंय. स्पीकर सर, पंचायतीचेरूच 2 गोश्टी उलयता हांव. MRI फॅसिलिटी सगळे पंचायतींनी ना. रुरल गोवा इज फेसिंग टुडे बीग प्रॉब्लम ऑफ गार्बेज. जो आमचो पेमेंट शेट जो उलयला ती खरी गजाल आहा. आनी MRI फॅसिलिटी इज ओन्ली फॉर नेम, नांवां परतीत उरलेली आहा ती. कलेक्शन ऑफ गार्बेज जायना. वयता थिंगा प्लास्टिकाची बॅगां दिसतात, भितर गार्बेज आहा. दॅट इज द जॉब ऑफ द पंचायत.
आणि secretary should see that the MRF facility, garbage bins, garbage collection, segregation and treating of that garbage is the duty of the panchayat, which is not happening. Some panchayats who have become very big, like आमचे कोस्टल बेल्टाचे पंचायती, तांकां इंजिनियर अपॉइंट करपाक अप्रुवल दिवचो म्हणजे डायरेक्ट तेणी सांगचें की इंजिनियर जाय म्हणून थिंगा तांकां फुडें वचत जाल्यार ते टेम्पररी स्ट्रक्चर कितें आनी परमनंट स्ट्रक्चर कितें तें आयडेंटिफाय करपाक तांकां जायना. सेक्रेटरी म्हणटा आय एम नॉट द टेक्निकल पर्सन. मागीर कोणाक हाडया तर आतां लेंथ आनी ब्रेथ बसून घेवपाक थोडे सेक्रेटरींक कळना. म्हाका दिसता मिनिस्टरान कन्सिडर करचें की वीच पंचायत रिक्वायर्स इंजिनियर्स आनी हे ते तूं स्टडी कर आनी तांकां दी. स्पीकर सर, थोडे पंचायतींक स्टाफ एक्स्ट्रा जाय, हे स्टाफूय दिवचे. आनी म्हाका दिसता अश्यो कितलेशेच पंचायती आहा ज्यो दे हॅव देअर ओन फंड्स, दे शूड बी अलाउड टू स्पेंड मोर दॅन वॉट दे हॅव टू स्पेंड. म्हणजे 5 लाख जी तुजी लिमीट आहा ती वाडोवया, इवन 25 lakhs जावन दी. तांकां बरी बरी कामां घेवनी हातीन. यू मॉनिटर, यू आर हॅव्हिंग युअर ओन इंजिनियर्स, यू मॉनिटर द वर्क, लेट देम go ahead and complete all the works. Speaker sir, last stage उलयता हांव is about the industry. Industry is slowly dying in the state of Goa. Unemployment is increasing. आमचे local youth जे आहा हे job opportunities पळयता in the industrial estates which they are not getting. We cannot put a direct this on them अशें म्हणून आमकां सांगलेलें आहा की आमी तांकां सांगूंक शकना की 50% जॉब फॉर गोवन्स, 60% जॉब फॉर गोवन्स. इंडस्ट्री जितल्यो येयल्या तितून 80% आर आउटसायडर्स. 80%. एक फॅक्टरीन, एक इंडस्ट्रीन 80% आउटसायडर आहा, एक 15 ते 18% आमचे लोकल लोक आहा. म्हाका दुख्ख लागता जेन्ना हांव फाटल्या दिसांनी एक इंडस्ट्रीन गेलो, तितून भितर पळयत जाल्यार सगळे भायले, आमचे लोकल कोण ना. आनी ते एडवर्टायज पासून करिना. आमी हिंगा असेंब्लीन उलयता चल्ले पूण कोण फॉलोअप करिना. म्हाका दिसता इंडस्ट्री वीच इज ड्रायींग अ स्लो डेथ इन द स्टेट ऑफ गोवा, हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा. कितें जाता, वॉट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग, वाय दे आर नॉट फायंडींग गोवा एज अ इंडस्ट्रियल एस्टेट्स. खाली लाताम बारशे केन्ना सांगलेले आमचे पयले हितून हावजान इन द इयर 2012 मनोहर पर्रीकर एक्स चीफ मिनिस्टर तेणे अनाउन्स केले आय वील इंट्रोड्यूस लाटांबारचे एज अ इंडस्ट्रियल एस्टेट, एवरीबडी वील कम ओवर देर. इतले लोकांक, बिचोलच्या लोकांक, इतले लोकांक जॉब मेवतले. 100% आय वील सी दॅट ऑल लोकल्स गेट द जॉब. काय ना, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल एस्टेटूय ना आनी काय ना. ती दुसरी इंडस्ट्री तुमची आहा ती काबार जाल्ली आहा. एकूच सांगला पळय तशें आमची सालिगांवची एक बरी आहा, एक वेर्ना बरी आहा, बाकीचे तुमी वचून पळया. सगळ्या आमदारांनी हे पळोवपाची गरज आहा. कित्याक फायनली आमचेच कॉन्स्टिट्युएन्सीचे भुरगे अनएम्प्लॉयड यूथ थिंगा वचून जॉब मेळपाक जाय. आनी हे मिनिस्टरा कडेन म्हाका दिसता तुवें स्टडी करा कितें जालां तें, वॉट इज हॅपनिंग, वाय गुड इंडस्ट्रीज आर नॉट रेडी टू कम. आय एम नॉट टेलिंग पोल्युटींग इंडस्ट्रीज, फार्मा इंडस्ट्री हिंगा येवपाची गरज आहा. नॉन पोल्युटींग इंडस्ट्रीज यू ब्रिंग देम. You see that when you go to Delhi, you see that you market Goa as an industrial hub also, but not for polluting industries, non-polluting. And तांकां इलेक्ट्रिसिटी आसूं, वॉटर आसूं, तांकां खूब व्हडले प्रॉब्लम आहा. अजुनी उदक तांकां सप्लाय जायना डायरेक्ट फ्रॉम द PWD. इट इज नॉट गोईंग फॉर देम. तांचे रिक्वायरमेंट ऑफ वॉटर इज ह्यूज, बट यू कॅनॉट गिव देम. इलेक्ट्रिसिटी इज ह्यूज, यू कॅनॉट गिव देम. केन्ना जनरेटर चालू करचो पडटा तांकां उदक भायले हाडचें पडटा बाय टँकर्स. म्हाका दिसता हेचेर आख्खी हॉलिस्टीक स्टडी करा. इंडस्ट्रियल एस्टेट्स आर डायींग. देर आर सम इंडस्ट्रीज वीच आर पोल्युटींग वेल्स इन द नेबरींग एरिया. जे केदाराची कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा तितून थिंगा सुद्दां बांयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आहा. आमच्यो बांयो सालिगांवचे हे सायडीन गावरावाडो, कलंगूट बांयो पिड्ड्यार जाल्ल्यो आहा. ऑल तेंची ETP ना. ETP प्लांट विच इज कंपल्सरी इन द इंडस्ट्रियल एस्टेट इज नॉट देर. म्हाका दिसता हे सगळे वस्तू आयज करपाची गरज आहा. तुमचे इंडस्ट्रियल एस्टेटींतले गार्बेज कलेक्ट जायना, वेट एंड ड्राय गार्बेज वीच दे आर इटींग. आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंडस्ट्रियल गार्बेज. इट्स नॉट गेटिंग कलेक्टेड. आय डोंट नो वाय they are blaming that Panchayat is saying it is not my job. So whose job it is to collect their wet and dry waste? It is being thrown in the bushes over there on the roadside, thereby very bad scene. Speaker sir, हांवें आतांच सांगलेलें आहा की आयज मिनिस्टरान, बिफोर आय एंड, I want minister to tell us
how he will help our Goan boys and girls जी आयज हिंगासर स्कुलाची भुरगीं येयल्लीं आहा ती आतां 12वी जाली, ग्रॅज्युएट जाली, एक लायन तेंच्यांनी घेतली, तेंच्यांनी जो तर स्किल डेव्हलपमेंटान तेणी जो तर कोर्स केलो जाल्यार तांकां इंडस्ट्रीन वचोन काम मेळपाक कितले इजी आसतलें आनी कितले डिफिकल्ट आसतलें आनी हाव ही इज गोइंग टू सिम्प्लिफाय इट बिकॉज एट द मोमेंट वी आर नॉट गेटिंग हाव ही इज गोइंग टू सिम्प्लिफाय टू सी दॅट these industries give jobs to our local people. Thank you, Speaker, sir. So, last one, Speaker, sir, demand support and cut motion oppose करपाक हांव उबो रावला. Demand number 31 पंचायत. Speaker, sir, आमच्या मिनिस्टरान आमच्या पंचायतीच्या जे मेंबर आसता इलेक्टेड मेंबर हांकां वॉनरियम वाडोवन दिल्ले कडेन आहा त्या खातीर हांव आमच्या मिनिस्टराचें हांव अभिनंदन करता. स्पीकर सर आमी पळयता की सालसेट BDO हांगा खुबशे ऑफिसान स्टाफ कमी आसा हे स्टाफ भरपाची गरज आसा. आमी पळयता की सेक्रेटरी सुद्दां थंय सालसेटीन शॉर्टेज आहा थोड्यांक एडिशनल चार्ज दिल्ले कडेन आसा. मंत्र्यान जाता तितले बेगीन नवीन सेक्रेटरी घेवचे अशें हांव मागता. तशें कांय सेक्रेटरी खूब सेक्रेटरी बरे आसता थोडे सेक्रेटरी टायमार कामाक येना आनी हांकां सरप्रायज विजीट करपा जाय. हें सरप्रायज विजीट केन्ना जाल्लेलें आमी पळोवना. ह्या खातीर मातशें मंत्र्यान BDOक इंस्ट्रक्शन दिवपाची गरज आसा. आमी पळयता कांय सेक्रेटरी जे आहा तेंचेर कंप्लेनी आसता तेंचे फ्रॉड म्हणून ते क्लियर हे जाल्ले कडेन आहा पूण तेंचेर आजून एक्शन जावना. अशा सेक्रेटरींक तुमी खंय तरी तांकां पनिशमेंट जावपाची गरज आसा. आज आमी पळयता की आमच्या पंचायतीन जे स्टाफ आहा ताका 7th पे आजून लागू जावना आनी तेय बरें खुबशें काम करता पंचायतीन. तांकां इलेक्शन ड्युटी आसता बाकीचे ती कामां करता त्या खातीर मंत्र्यान तांकांय 7th पे दिवपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता की ग्रामसेवक आनी सेक्रेटरी हे दोनूय पंचायतीन काम करता पूण सेक्रेटरीक खंय तरी स्केल आनी ग्रामसेवाची स्केल हितून डिफरन्स आसा तेन्ना तांकां दोगांयकूय एकूच स्केल दिवपाची गरज आसा. आमी पळयता की प्रत्येक पंचायतीन MRF शेड आसपा जाय की त्यो थोडे पंचायतींनी MRF शेड बांदल्या पूण तेजी कांय उपयोग ना ते कांय कलेक्शन जायना हेजेर मातशें लक्ष दिवपाची गरज आसा. त्याच प्रमाणे आमी पळयता की पंचायतीन खुबश्या जाग्यांचेर रस्त्यांचेर गार्बेज आसता आनी गार्बेज कलेक्शन सारकें जायना जावं गार्बेज डिस्पोज जायना कारण ते खुबश्या पंचायतींक स्वताचो जागो ना गार्बेज डिस्पोज करपाक. ह्या खातीर सरकारान खंय तरी एक तांकां जागो एक उपलब्ध करून दिवपाक जाय जेणे करून हे मेजर प्रॉब्लेम गोंयभर आसा गार्बेजीचें हें सॉल्व जातलें. दुसरें आमी पळयता की आमचे खुबशे पंचायतींनी आमचे गांवचे अशे जे शेतकरी आहा ते भाजी आपली रोयता आनी ते खंय तरी रस्त्यार घेवन बसता आनी तांकां खंय तरी एक मिनी मार्केट प्रत्येक पंचायतीन एक मिनी मार्केट आसपाक जाय कारण जे कोण आमचे गोंयचे जे भाजी घेवन बसतात तांकां एक खंय तरी वतान बसता तांकां एक तरी शेड अशी एक मार्केट मिनी मार्केट जावपाची गरज आसा. स्पीकर सर आमी पळयता खुबशे पंचायतींनी फंड्स आसता 14 फायनान्स 15 फायनान्स पूण तो युटिलायज जायना. थोडे पंचायती त्यो FD करून दवरता. अशा पंचायतीक तुमी एक डायरेक्शन दिवपाक जाय की टायम बाउंड ते खर्च जावपाक जाय कारण सेक्रेटरीन हे चडशी जबाबदारी घेवन ती कामां करपाची गरज आसा. कारण आमी पळयता खुबशे पंचायती ह्यो फंड्स तसोच दवरता आनी कांयच करना ते. स्पीकर सर खुबशे अशे म्हाज्या मतदारसंघान एक 2 पंचायती आहा आकेबायस पंचायत दवर्ली पंचायत हेंचे जे बिल्डींग आहा ती ओल्ड जाल्ली कडेन आहा स्पेशल खंय तरी फंड्स दिवन ह्यो दोनूय पंचायतींक बिल्डींग बांदपाची गरज आसा. मिनिस्टरान मातशें लक्ष दवरून हें जाता तितलें बेगीन करून दिल्यार एक खूब बरें काम जातलें. तशेंच आमी पळयता की प्री मनसून प्रत्येक पंचायतीन आपल्या वाड्यान प्रत्येक पंचायतीच्या मेंबरांक गटर्स क्लीन करपाचे आसता पूण आमी पळयता हें जायना कारण जेन्ना पंचायतीचे मेंबर म्हणटा की आमच्या कडेन पयशे ना ह्या खातीर तांकां स्पेशल प्री मनसून गटर साफ करपाक क्लीन करपाक तांकां पयशे दिवपाची गरज आसा. जावं गांवांनी अशी खुबशी अशी डेंजरस ट्री आसता त्या खूब प्रोसिजर आसता आनी ती बेगीन डेंजरस ट्री कट जायना. ह्या खातीर तांकां सुद्दां थोडो जर पयशे दिले जाल्यार जे डेंजरस ट्री सुद्दां करपा खातीर खूब तांकां मदत जातली. स्पीकर सर आमी पळयता जिल्ला पंचायत आमी जेन्ना भायल्या गांवांत वयता तेन्ना आमी पळयता की जिल्ला पंचायत भवन आसता
पूण आमच्या गोंयांत हे जिल्हा पंचायत भवन जावना तेन्ना एक आमची विनंती आहे की नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत एक भवन आसचें म्हणून. त्याच प्रमाणे जशें आमच्या पंचायतीच्या लोकांक इलेक्टेड मेंबरांक जे ऑनरेरियम वाडयला तशेंच ते ऑनरेरियम आमच्या जिल्हा पंचायतीच्या मेंबरांकूय वाडोवपाची गरज आसा आनी मिनिस्टरान सांगलां की आपण वाडयतलो म्हणून तेंय जाता तितले बेगीन जावपाची गरज आसा. दुसरें आमच्या जिल्हा पंचायत साऊथ हांगा एई जावं ई हे एडिशनल चार्ज दिल्ले कडेन आहा. 25 मेंबर आनी खुबशीं तांकां कामां आसता आनी तांकां ते फूल फ्लॅग जर इंजिनियर मेळ्ळे जाल्यार खुबशीं बरी फास्ट कामां जावपाक शकता. हांव स्पिकर सर हेजेर आमचे मंत्री लक्ष दितले अशें समजता. थँक्यू म्हणटा. Honorable Member Nilesh Kabrar. Speaker sir, I rise to support the demands placed on today's House, that is Transport, Industries, Traders, Commerce and Panchayat. However, I would like to make few suggestions where my colleague Shri Mohan Babu, who is a senior colleague, I think with more experience, I don't like to suggest, but I would like to tell him that we have to get these things. Like, आमच्या मतदारसंघान बस स्टँड म्हाका दिसता बजेट स्पीचीन कितलेदा येयलो. एक फेज जाल्लो आसा बजेट, एक फेज फिलिंगाचो जाल्लो, उरलेलो बस स्टँड अजूनही जावना. स्पीकर सर, इट्स अ डिमांड आनी थंय इट इज अ मेजर बस स्टँड इन दॅट एरिया आनी ताका लागून आमी हो फोकस करून तुवें म्हाका दिसता फॉलोअप करून मातशें करून घेवचो. तुमी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे स्कीम अंडर ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा अंडर PWDचे मिनिस्टर गडकरीन कितें तरी सांगलेलें ते करता म्हणटालो, अजूनही ते खंयचे बस स्टँडांनी करूं ना. सो आय रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टर टू लूक इन टू दीस इश्यू. आनी डिपो आसा पळय दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. तो लँड आमी जागो दिल्लो आसा, NOC दिल्ली आसा एक्वायर करपाक, तोय तुमी बेगिना एक्वायर करून घेवचो बिकॉज दॅट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन दॅट एरिया वेर इट कॅन कटेल टू ऑल सांगे, दारबंदरा आनी केपें तालुकाज वेर इट कॅन बी अ सेंटर पॉयंट. स्पीकर सर, म्हजी बस स्कीम ही बरे भशेन चालू केल्ली. आयडिया बिहायंड दीस was to see that the private people who earn a living under the bus scheme get permanent employment and bus routes खंय तरी घालपाक जाय त्यो घालतल्यो. कदंबाचे कॉस्ट ऑलमोस्ट 65-75 रुपीज जाता पर किलोमिटर आनी तांकां दिता 28 or 34 रुपीज. सो इतले डिफरन्स आसूनय तांकां आज पासून जे स्कीम जी रेग्युलर करपाक जाय आशिल्ली म्हाका दिसता तेणें करून घेवपाक जाय. आनी खंय तरी बसी जर एक्स्ट्रा जाता ताका डायवर्ट करून जे रुटार बसी जाय ते घालपाक जाता बिकॉज इट अंडर यू. सो ह्यो गोश्टी ह्यो करपाचे हेतू की ह्यो बसी प्रायवेट बसी घेवन तांकां सबस्टेन्शियल जे डिफरन्स जाता ते तुवें करून घेवपाक जाय. आनी हांव रिक्वेस्ट करता मोविन बाबाक की तेणें ही सीन द वर्ल्ड वयता ते बस सिस्टम पास सिस्टम जो आसा हो क्रिएट करपाक जाय. टिकेट मारपाची गरज ना, ते पास सिस्टम करचो, मॉडर्नायजेशन करचें आनी लोकांक ॲप करून बाबा ही बस खंयच्यान कितल्या टायमार पावतली सगळी गोश्टी ॲपार करतल्यो आनी इंटरनल हिंटरलँडाक बसी घालच्यो तांकां घेवन अशें रिक्वेस्ट करता. आज हांव पळयता बस स्टँडाचे कदंबाचे बस स्टँड जे हांव उलयलां आमकांच न्ही बाकीचे कडेन बस स्टँडाचे ना, बसी ना तेंचे कडेन. 15 वर्साचे बसी स्क्रॅप केल्ल्यो, आज पासून न्यू बसी हाडूना. कितले दीस लागता स्पीकर सर? आतां PPP मॉडलाचे ते बसी आहा 100 रुपया किलोमिटर कितें ते 90 रुपीज किलोमिटर EV बसीस. पण EV बसी सोडून दुसरे बसी टील EV चार्जिंग स्टेशन ऑल ओवर घालपाक कित्याक मडगांव एक बस स्टँडार EV चार्जिंग स्टेशन घातला, पणजे कदंबान घालता, पर्वरी घालता आसतले. पण एवरीवेअर वी कॅनॉट अफोर्ड टू, बट यू रिक्वायर टू ब्रिंग इन मोर बसीस वेर नॉर्मल IC इंजिन्स कॅन बी यूज. स्पीकर सर, आज एक रिक्वेस्ट आहा आमच्या गोंयांत पोल्युशन सेल म्हणजे जे पोल्युशन कंट्रोल म्हणजे टू गिव द सर्टिफिकेट्स पेट्रोल पंपाचेर तांकां रोखडेच दिवचे. whoever has applied for any petrol pump, because there is the maximum time a vehicle goes for putting petrol or diesel whatever, and it becomes convenient for them to go and check that pollution. म्हाका दिसता खूब जाणांची एप्लिकेशन पेंडिंग आहा मिनिस्टरा कडेन, ते मातशें लूक पळोवन करून घेवचें. कित्याक जशें आतां ते पेट्रोल पंपार फ्री टॉयलेट आसता, फ्री वारें आसता, हेजेरूय तुमी स्कीम ती घालून तांकां बेगिना बेगीन जे एप्लाय करता तांकां दिवचें. स्पीकर सर, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इज द थिंग ऑफ द डे. आनी जे सिग्नल्स, जे नॉन वर्किंग सिग्नल्स आहा और जे सिस्टमा भितर एंटिसिपेटींग फर्दर ट्रॅफिक डायवर्जन, हे सगळे म्हाका दिसता ऑनरेबल मिनिस्टरान घालपाक जाय. आनी ह्यो जे सिग्नलां घातल्या खूब कडेन बंद पडलेली आहा, ताका बाय आयदर टेकिंग अ PPP मॉडल or any model, trying to integrate this system where today you can detect number plates, you can detect face recognition and बाकीचे खूबशे. So he has to take it up.
आज म्हाका अजूनय लक्षात ना की मिनिस्टर 2 वर्सां पयलीं फाटल्या टर्मान मिनिस्टर आशिल्लो ट्रान्सपोर्ट, तेजो इशू आशिल्लो की ट्रेनिंग सेंटर फोंड्या घालता, हांगा घालता, वेर्ना घालता, अजूनय ट्रेनिंग सेंटरूय ना चालू जावना. नायदर ते स्क्रॅपिंग जी सेंट्रल पॉलिसी आहा की गाडी स्क्रॅप करून तांकां सर्टिफिकेट घेवन तांकां मेळोन ते गेट अ न्यू व्हेकल घेता तेन्ना मातशें कमी टॅक्स पडटा, तेय चालू करून. आय डोंट नो वाय. मिनिस्टर म्हणटाले कोणाक दिले, फाल्यां चालू करता. मातशें तेजें लक्ष घालचें. सपोज दॅट पर्सन हू हॅज टेकन इज नॉट स्टार्टिंग, स्क्रॅप द टेंडर, रीटेंडर इट अगेन. आय नो देर आर vehicles are less for scrapping, but I think we have to have that provision where natural scrapping जे जाता हे करपाक जाय. स्पीकर सर, आज आमी पळयता की रस्त्यार ट्युरिस्ट खूब येता, पूण टॉयलेट एम्युनिटीज व्हडल्योश्यो आसना. पेट्रोल पंपाचे बिकॉज ऑफ BPC, HPCL, IOC, they make for the provision. But I think as government we have to make more provisions. And suppose there is land vacant, I think it is high time that we make toilets on the roadsides for people to use it. Speaker sir, आज म्हाका खबर आहा जे GLाचे ट्रॅक रजिस्टर जाल्ले, ऑनरेबल CMन तांकां जो टॅक्स आसा रिफंड करता म्हणलेलो. आज पासून तेजो रिफंड जावना. स्पीकर सर, लोक एप्लाय 2 मिनटां कितें आतांच चालू केलें मरे. स्पीकर सर, जो टॅक्सीज जे रिफंड करपाचे 18,000 रुपया जे स्किमी स्पेशल स्कीम केल्ली, एक्चुअली तांकां एग्जाम कर म्हणलेले, पूण CMन सांगलें की तांकां भरू आनी मागीर हांव रिफंड करता. ते मातशें लक्ष घालचें. प्रोसिजर कितलो कॉम्प्लिकेटेड आहा. भितरी तुमकां खबर आहा GL रजिस्टर्ड गाडयो खंयच्यो आहा. मायनिंग चालू ना, गाडयो बंद आहा, तुमी जर 50 रुपीज फायन मारता पर डे पासिंग करना जाल्यार. सो हे सगळे गोश्टी तुवें लक्ष घालून सिम्प्लिफाय तांकां घे. आतां गाडयो तर स्क्रॅप जावपाचे जाले, 15 वर्सां जाले म्हणटलो. ग्रीन टॅक्स बरो म्हणटलो, डबल ग्रीन टॅक्स. सेंट्राचे ग्रीन टॅक्स आनी स्टेटीचो ग्रीन टॅक्स आसा. आय डोंट नो हाऊ यू कॅन चार्ज 2 टायम्स. सो हेजेरूय मातशें लक्ष घालून CMन सांगलें की रिफंड करता, पूण अजुनूय तेजें जावना. खूब जाण म्हजे कलीग टॅक्सी एपाचेर उलयले. एक बरी गोश्ट जी गोंयान ओला उबर ना. ओला उबर जेन्ना करता, ओला इफ देर अ consumer pays 1,000 rupees, 300 rupees is taken by the app aggregator or 400 rupees is taken by the app aggregator. But गोंयान गोवा मायल चालू करून ऑनरेबल मिनिस्टरान तेंचे टॅक्सीवाल्याचे 1 रुपया व्हरना. पूण तेंचे खंय तरी एक म्हाका दिसता तकलेन एक भाव आसा की गव्हर्मेंट तेंचो पयशे व्हरतलो. मातसो तेंकां एक्सप्लेन करपाक जाय की वॉट एवर द अर्निंग्स दे गेट डायरेक्टली विल कम टू देम एंड द पर्सन हू इज युजींग इज पेईंग फॉर द एग्रिगेटर. आज त्यांचे रेट डिस्पॅरिटी आसा. ते पॉयंट टू पॉयंट सर्वीस मे बी तांकां चड पयशे मेळतात जाले आनी हे जे गोवा मायल्स इज पर किलोमिटर. सो समवेर डावन द लायन सीट टुगेदर एंड द रेट मातशी वाडयली जाल्यार कांय प्रॉब्लम ना. पूण पुट देम ऑन वन एप, whether it is Goa Miles or taking over Goa Miles and making the government app, but one app for all the taxis is required, Speaker sir. I came to know, a friend of mine called me that he came from Mopa Airport. Mopa Airport and Bahir Sallo, and he went to a hotel in South Goa. He was told to get down from that taxi and put in another taxi, and he was dropped in another taxi. It was a Goa Miles taxi type. 2,000 rupees सगळे घेतले थंय आणि ताका 1,000 रुपया दिलो. I mean, it's bringing a bad name. म्हाका तुवें पळोवपाक जाय स्पीकर सर. These are the small things which bring bad names. I'm not saying everybody does it, but there are instances where I can bring and give it to you today itself. I can bring him here and tell you what he has done. Which taxi he climbed, he had to made, ताका देवयलो, दुसऱ्या टॅक्सीन बसयलो आनी ताका पावयलो. स्पीकर सर, ह्यो गोश्टी जावं नाका म्हणून हो ॲप जो आसा हो म्हाका दिसता खंय तरी सरकारान एकदां काबार करपाक जाय. रेट मातशी वाडोवपाक जाय. तांकां भावांक टॅक्सी भावांक जाय रेट वाडून ते ॲपा भितर घालचे अशें रिक्वेस्ट करता स्पीकर सर. स्पीकर सर, आज ट्रान्सपोर्टाचें आनी कांय उलयनासतना हांव फक्त IDCचें उलयतां. आमकां अजुनूय म्हाका लक्षात ना गणेश गांवकर IDCचो चेअरमॅन आशिल्लो आनी आमी हायकोर्टान एक जागो एक्वायर केल्लो ऑन बिहाफ ऑफ रिहेबिलिटेशन. हांव फाटीं गणेश बाबान ताका 2 बिल्डिंगां जालीं. I request to take तुझे आज सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्किमी खूब आहा. I have been speaking to all director to this to your IDC where municipality has paid them 8.5 crores. But we want that to be under the central government scheme or the state scheme. We are a ST populated taluka where we can make these gala systems and make entrepreneurship. मातशें हेजेर तुवें लक्ष घालून मातशें कंप्लीट करून दिवचें अशें रिक्वेस्ट करता. तशेंच आमचे जे काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेटीन खुबशे काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेटीन खुबश्यो फॅक्टरी बंद पडलेल्यो आहा. तेच चालू करून तांकां घेवन मातशें करपाचें चालू कर. आज अनएम्प्लॉयमेंट जाता म्हणटा थंय तितू भितर ते इतले जागे अलॉट केल्ले आसा पूण तितू भितर चालू ना. ते मातशें स्टडी करून तांकां करचें. स्पीकर सर, हांव उलयता तेन्ना रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट मिनिस्टरा कडेन तेणें सांगलें की स्कीम फॉर मेकिंग गोवन्स इन द म्हणजे गोंयकारांक गोंयचे इंडस्ट्रीन घेवपाक खंय तरी इंडस्ट्रियल स्कीम करची म्हण. आनी म्हाका कितें रिप्लाय दिलो की तेणें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे ते फूड टेक्नॉलॉजी पाका ती व्हेरी सस्टेनेबल. इट इज स्पेसिफीक टू वन प्रोडक्ट वीच इज नॉट इनफ. यू हॅव टू मेक अ स्कीम वेर
power department, water department come together, where they employ Goans, where they can get a rebate on their consumption. Ashe kele aale we can do it. What you are giving today, central government has already told that they are giving stipend of 1 year salary up to 1 lakh rupees. So clubbing this scheme, if we can look into giving the benefit for Goans and Goan people, जे लोकांक इंडस्ट्रियल स्टेटीन काम करपाक मेळटा तेजे लक्ष घालचें अशें म्हणटा. आज एक आयडीसीन बरें काम करूं ना. इंडस्ट्री वाडपाक जाय हे सगळ्याचे इश्यू आसा. आतां दे हॅव चेंज आयडीसी हॅज चेंज. स्पीकर सर आयकता न्ही तूं? आयडीसी हॅज चेंज टू वेअर हाऊस. जे लँड एक्वायर केले इंडस्ट्री करपाक ते आतां वेअर हाऊसिंग दिता. वेअर हाऊसिंग वॉज नेवर पार्ट ऑफ आयडीसी. पयर हांवें सांगलां वेअर हाऊसिंग करून यू आर मेकिंग द रेट फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट टू बाय अ लँड इन युअर इंडस्ट्रियल स्टेट वेर्ना. ही इज नॉट इकॉनॉमिकल बिकॉज वेअर हाऊसिंग इज अ टोटल डिफरंट बिझनेस. वेअर हाऊसिंग शेड बांदली आनी भाड्याक दिली. इंडस्ट्री इज इंडस्ट्री वेअर यू बिल्ड इन एंड तांकां एक मेकॅनिझम दिता जे तुजे जीएसटी बाकीचे गोष्टी येता. हे वेअर हाऊसिंग करून तुमी कितें करतले स्पीकर? ओके यू हॅव डन बट लिमिट टू अ स्मॉल एरिया. यू कॅनॉट मेक एवरीथिंग एज वेअर हाऊसिंग. आज जे तूं प्रॉपर आयडीसीन जेन्ना ऑक्शनाक येता वेअर हाऊसिंगाचे ऑक्शनाक वयता स्पीकर सर. स्पीकर सर हेजेर मातशें लक्ष घालून पडटलें स्पीकर सर. कित्याक इंडस्ट्रियल इस्टेट्स इज नॉट फॉर वेअर हाऊसिंग. Industrial estates are for making industry. I don't know from where this warehousing business has come to give an industrial estate. You may look into it, Speaker sir. Speaker sir, आज roads IDC भितर जे आसा मातशें लक्ष घालून मातशें बेगिना रिपेर करचे ते बरे बॅड जाल्ले आसा स्पीकर सर. IPB given projects in the past, whether there is accountability, whether these projects have started, I think you should give a white paper in this house when this house is there. All the IPB projects which have been passed for so many years, what is the outcome of it? Whether these projects, when emphasized, have given that much output as part of employment, what it is. I think as a minister, a senior colleague of mine, I'm asking you to place in this house a white paper to show that what has happened in the past in all these IPB projects, Speaker sir, because you are part of the industry. Speaker sir, scrapyard, हांवें फाटीं उरलेले, जरी तर वेअरहाऊसिंग करता स्क्रॅपयार्डूय करचे आयडीसीचे नॉर्म चेंज करून इल्लोसो जागो दिवचो सो दॅट कॅन बी रेग्युलेटेड. स्पीकर सर, आज स्टाफ इन आयडीसी जे खूबशे म्हणजे खूब आमचे कुडचडे इंडस्ट्रियल स्टेटीन काकोडा इंडस्ट्रियल स्टेटीन ते स्टाफ ना. I don't know why the IDC staff burna or why they are not recruiting those staff, because to manage that it requires some staff. आणि तुम्ही वॉटर बिल जनरेट करता, उदक तुम्ही घेता आणि तुम्ही जनरेट करता, बाकीचे गोष्टी तुम्ही करता, स्ट्रीट लाईटी ते मेंटेन ना. स्पीकर सर, हे सगळे गोष्टी मातशें म्हाका दिसता तुम्ही स्टाफ घेवंक पडटलो. स्पीकर सर, स्पीकर सर चड टायम उलयना, एक पंचायतीचो लास्ट डिमांडाचे उलयता की ग्रांट इन एड. आय डोंट नो हांव सदांच नॉट दॅट ही नॉट ऑब्लायज, बट आय थिंक यू मेक अ सिम्प्लिफाईड स्कीम फॉर ग्रांट इन एड. I have two panchayats. One is a major panchayat and one is a small panchayat. Then annual income of that panchayat is 3 lakh rupees. What can they do, Speaker sir? How can they make a budget for their development? So I think you have to make some provisions for these poor panchayats. आता कलांगूट बांगलांगूट त्या पंचायतीची ग्रांट नाका आणि काहीच नाका. त्यांच्याकडे खूपशे CSR असता ते यूज करता. They can showcase lot of things. आमच्या इथं 3 लाख इन्कम एन्युअल इन्कम कितें मेळटलें स्पीकर सर? आणि तांकां वाडे ते भोंवता ग्रांट इन एड घेवपाक. मातशें लक्ष घालचें. हांव नगो तुजे आनी सीएमाचे आसा न्ही बरें सारकें मातशें ग्रांट इन एड दिवपाक, सो मातशें दिवचें. ते तूं सदांच पयशे ना म्हणटा एवरी टायम आणि लास्ट मागीर बजेट काबार जाता तेन्ना सगल्यांक ऑर्डरी दिता. अशें जावपाक ना स्पीकर सर. मातशें लक्ष घालचें. आमचे बारीक पंचायतीन मातशें दिवचें, कित्याक ग्रांट इन एड आसोडला पंचायत 3 लाख इन्कम आसा. स्पीकर सर, स्पीकर सर आज दीनदयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम काडलेली मनोहरभाई पर्रीकरान, ती 2 crores 3 crores पंचायतीन एक खंय तरी इन्कम येवपाक. आम्ही प्रयत्न केलो खूबसो जो इन्फ्रास्ट्रक्चर करपाक. आय डोंट नो, यू हॅव टू फायंड अ मेकॅनिझम बिकॉज द स्कीम विच इज द बॉडी हू विल मेक दॅट, बिकॉज एज पंचायत department you cannot make bigger infrastructure projects. So find out a way to help this panchayat to make these infrastructure projects. Both my panchayats have not utilized this grant. Some panchayats have utilized this grant by using various means of agencies. Maybe they have used RDA, they have used somebody else. But find a simpler ways of making them use this Deen Dayal infrastructure grant, which is there at the up to 3, 4, 5 crores rupees. Speaker sir, Speaker sir, आज एक इशू हांवें रेज केला. हांवें तुका पत्र बरयल्लें की जे रेग्युलेशन एक्टा अंडर आमच्या पंचायतीचे जे लायसन्स फी कलेक्ट केल्ले आनी तांकां दिवपाचे आशिल्ले परतून डेप्युटी कलेक्टर हॅज कलेक्टेड ऑन देअर बिहाफ, तांकां हावज नंबर दिले. आज पासून म्हणजे पंचायतीक ते पयशे येवना. स्पीकर सर, प्रोविजन केल्ले आसा बजेटान पंचायतीक. हांवें म्हाका दिसता डायरेक्टर बरयल्ले आसा, तुकाय बरयल्ले आसा
आसोळल्या पंचायत शेडले पंचायतीचे पयशे ऑलमोस्ट कितलेच म्हाका दिसता कितलेच लाख तांकां जाय ते पयशे ते मातशे दिवपाचे प्रक्रिया कर. आय वॉन्ट एन एश्युरन्स टुडे फ्रॉम यू दॅट विदिन दीस मंथ दे वील गेट पेड फॉर वॉट एवर इज कलेक्टेड बाय द गव्हर्मेंट. इट कॅनॉट बी बिकॉज यू आर नॉट गिविंग देम ग्रांट इन एड नादर यू आर नॉट गिविंग देम मनी वॉट यू आर कलेक्टेड ऑन देअर बिहाफ. सो हेजेर मातशें तुमी लक्ष घालचें स्पीकर सर. स्पीकर सर लास्ट 7th पे म्हाका दिसता आतां 8th पे जावपाचो आहा. तुजे पंचायतीचे स्टाफ थोड्या 7th पेयाक रडटा. आय डोंट नो वॉट इज द रिजन. सो तेका प्रोविजन कशें करप म्हाका दिसता तुवें करपाक पडटलें एज अ पंचायत मिनिस्टर. 7th पे जावन गव्हर्मेंट स्टाफाक 8th पे जावपाक येतलो फुडल्या आनी एका वर्सान आनी ते अजुनूय 7th पे मागता. सो एज अ सिनियर कलीग आय रिक्वेस्ट यू टू लूक इन टू दीस वॉट एवर आस्क्ड. And there are many other things which I'll come and meet you personally. And I know that you have intentions of doing good things. But somehow down the line, maybe things are not going the way you want to do. But you will have to force your way because ultimately it is you who has to perform as a minister and give accountability to your departments. And that is why I request you to see that whatever I ask for, there should be somewhat फुडल्या बजेटान आनी फुडल्या असेंब्ली म्हाका उतरां उलोवं आनी एक्चुअली कॉन्ग्रेट्यू फॉर कंप्लीटिंग ऑल दीस प्रोजेक्ट. थँक्यू स्पीकर सर. Honorable Member Mr. Praveen Arlekar. Speaker sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion. Demand number 31, Panchayat. GI funds. गेली 2 वर्सां जाली. स्पीकर सर, आमकां पेडण्यान पंचायतीक कांयच GI फंड्स मेळोंक ना. ते मातशे ऑनरेबल मिनिस्टरान नोट करून दवरचे आनी आमकां बऱ्यान बरो फंड्स ह्या फावटी दिवचो. अशेंच जे पंचायतीक जे फंड्स दितात आनी जे कामां असतात GI फंडाची सिंगल वर्क ते 10 लाखाचे पासून पर्यंत आसता. म्हाका दिसता खंय तरी एक्सटेंड जावन एटलिस्ट 25 lakhs पासून ती कामां वाडोवन दिवपाची. तेजी 10 लाखाचे आहा ते 25 लाख करपाचे. तशेंच गार्बेज फंड्स, एन्युअल गार्बेज फंड्स वर्साक 1.5 लाख रुपया ते पंचायतीक दिता ते कलेक्ट करपाक. ते गव्हर्मेंटान खंय तरी 3 म्हयने जाले आतां ते म्हाका खंय तरी दिसता स्टॉप केल्ले आसा. तेका लागून ते पंचायतीक बर्डन जाता कित्याक पंचायती कडेन कांयच फंड्स ना. तेका लागून ते खंय तरी रिलीज करचे पयशे आनी कित्याक सॅलरी दिवपाक तांकां खूब प्रॉब्लम जाता. तेका लागून हे मातशे जाता तितले फास्ट करून घेवचे कित्याक ना म्हटल्यार 3 म्हयने जाले. तशेंच हांव सांगूंक सोदता कितें मोपा एअरपोर्ट जे माडा म्हणून ऑथॉरिटी आसा. म्हाजो डिमांड कितें आसलो जे आयज लोकल पंचायत आहा पळय तांकां खंयसरूच तेंच्यांनी कॉन्फिडन्सान घेवंक ना. ज्यो सरावंडींग आहा त्यो आमच्यो 5 पंचायती लागता ज्यो मोपा एअरपोर्टाक. ते परसवाड्या, उगवे, कसरवाडणे, वारखंड आनी चांदेल. तांकां खंय तरी रिप्रेझेंटेटीव करपाचे कित्याक जेन्ना पळय माडाची मिटींग जाता तेन्ना एटेंड करपाक आसता तो आमचो पंचायतीचो सेक्रेटरी. हांव एकूच सांगूंक सोदता जेन्ना विलेजीचे कितें प्रॉब्लम्स आसता तेन्ना चड आमच्या सेक्रेटरीक खबर आसता काय आमच्या पंचायतीक खबर आसता. तेका लागून म्हाका दिसता खंयसर तरी ही खंय तरी सारकें ना हे. तेका लागून म्हाका दिसता खंय तरी हे आमच्या मेंबर आनी तशेंच पंचायतीक एटलिस्ट सरपंचाक आनी तेका जॉयन करून घेवपाची खूब गरज आहा. कित्याक जे पळय कितें प्रॉब्लम्स आमच्या गांवांत घडटा ते फकत सरपंचाक आनी मेंबरांकूच खबर आसता. तेका लागून ह्या आमच्या मेंबरांक आनी हिंकां जॉयन करून घेवपाचें. कित्याक जेन्ना ती मिटींग जाता तेन्ना ते मिटिंगेक कितें आमच्या गांवचें कितें हें आहा डिफिकल्टी आहा ते कितें सांगूंकूच पावना. कित्याक सेक्रेटरीक हें कितें खबरच आसना गांवांत कितें आसता प्रॉब्लम ते. तेका लागून म्हाका दिसता एज फास्ट हे आमच्या सरपंचाक आनी सेक्रेटरी आमच्या सरपंचाक आनी डेप्युटी सरपंचाक हांकां जॉयन करून खंय तरी घेवपाचे जाता तितले फास्ट. आनी कित्याक जे पळय फंड्स येतात आयज आमच्या मोपा सारके गांवांत मोपा एअरपोर्टार आतां खुबशे आतां बिल्डिंगे जातल्यो. आतां लोक चिंत्ताले कितें एअरपोर्टूच जातलो म्हणून. आतां थंयसर कन्स्ट्रक्शन खूब चालू आसा आनी थंयसर हॉटेलाय जातली हेच्या फुडें. पूण ते आमच्या पंचायतीक खंय तरी फंड्स येवंक जाय कित्याक आमच्यो पंचायती आहा त्यो सारक्यो वीक.
त्या पंचायती कडेन आनी फंड्सूच ना, ताका लागून जो पळय हे आहा ते माडाक हे वयता फंड्स, तो फंड्स आमच्या पंचायतीक येवपाची खूब गरज आहा. तेन्नाच आमच्या गांवांनी डिवेलप जातले जेन्ना हो फंड्स येतलो तेन्ना. आतां हे व्हडल्यो व्हडल्यो बिल्डिंगे येतल्यो, व्हडल्यो व्हडल्यो हॉटेलां येतलीं जाल्यार आमच्या विलेजीक कांयच तेचो फायदो जावचो ना. ताका लागून जाता इतले बेगीन हे माडा आहा ते एका जॉयंट करपाची खूब गरज आहा आमच्या पंचायतीक. तशेंच मागीर GMR हे पंचायतीक लेटर बरयता कितें तुमी बुश कटींग करपाचें म्हणून. जेन्ना बुश कटींग करता तेन्ना फंड्स जाय तांकां पडटा, जाल्यार बुश कटींग करता जाल्यार फंड्स ना जाल्यार ते खंयचेय हे करतले. ताका लागून म्हाका दिसता जेन्ना माडाक आमच्या हे पंचायतीक जॉयन करून आनी जेन्ना फंड्स आमकां येत पंचायतीक जाल्यार आमकां खूब बरें जातलें कितें डिवेलपूय करपाक. तशेंच आयज आमच्या हेतून बर्ड हिटींग जाता, कित्याक सगळ्यांक खबर आहा कित्याक जेन्ना एअरपोर्ट आसता तेन्ना एअरपोर्ट सायडीक ते आमचे बर्ड्स आसूंक जायना. ताका लागून म्हाका दिसता खंय तरी हे एअरपोर्टाच्या हेणी ऑथॉरिटी घेवन जे पळय सरावंडींग गांव आसा ती डिवेलप म्हणजे क्लीन दवरपाची गरज आहा. जेन्ना ती गोरवां मरता आनी कितें जाता तेन्ना बर्ड्स येता ती. ताका लागून ही जे बर्ड्स आनी येतात ताका लागून खंय हो इन्सिडंट घडचो न्हू हेज्या फुडें. जेन्ना आयज एअरपोर्ट आसा एअरपोर्टार ती प्लेनां हे जाता तेन्ना ते बर्ड्स आसूंक जायना. ताका लागून सद्या ते फायर क्रॅकर हे करतात आनी ते आवाजान ते बर्ड्स वयता. ताका लागून क्लिननेस दवरपाची खूब गरज आहा आनी ही ऑथॉरिटी म्हाका दिसता एअरपोर्टाक जी पळय आतां म्हाडां आहा पळय ते पंचायतीक समज आमच्या घेत जाल्यार आमचे बऱ्यान बरें हे डिवेलप जावंक शकता. डिजास्टर मॅनेजमेंट जे म्हाका एकूच सांगूंक जाय मिनिस्टराक, जे पळय आयज आमच्या पंचायती कडेन जेन्ना पळय झाडां पडटा तेन्ना फोन मारता आमच्या फायर ब्रिगेड, ती येता झाड कट करता आनी वयतात. ते बाकीचे खाणे बिने ह्यासरूच आसता, ताका लेबल लावचो पडटा, ते उखलिना फायर ब्रिगेड. ताका लागून पंचायती कडेन कितें तरी फंड्स आसचो आनी तो रिलीज करचो तांकां, कित्याक तेंच्या कडेन कांयच पेमेंट आसना, कित्याक ज्यो पंचायती आमच्यो आहा पळय तांकां कांयच इन्कम ना. ताका लागून खंय तरी आमकां हेजेर सपोर्ट दिवचो मिनिस्टरान, इतलेंच सांगता. थँक्यू. Honorable Member Dr. Chandrakant Chite. स्पीकर सर, आज जो हांव उबो रावल्लो आसा तेजे आजचे डिमांडाक सपोर्ट करपाक आनी ऑपोज द कट मोशन. सगळ्यात पयलीं स्पीकर सर हांव आमच्या मंत्र्याचे खरेंच आभार मानता की तांणी आमकां अंडर दीन दयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम आमच्या मुळगांव ह्या गांवांत सर्वे नंबर 183/0 जो आमचो ग्रावंड आसलो तो ग्रावंड बांदच्या खातीर आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर इम्प्रुवमेंट करच्या खातीर 3 कोटी दिल्ले आसात. ते काम आतांच थोड्या दिसांनी सुरू जातले. थँक्यू म्हणटा सर. हांव आमचे सगळ्यात पयलीं पंचायत डिमांडाचेर उलयतना म्हजो मतदारसंघान 50% रुरल एरिया 50% सिटी, सो म्हजे 5 पंचायती आसात आनी आमचे जे पंचायती आसात तांकां स्वताचो इन्कम असो कांयच व्हडलोसो ना. खास करून मंत्र्याक खबर आसा, मंत्र्याक आमची जी कॉन्स्टिट्युएन्सी वेल वर्स आसा त्यामुळे तांकां स्पेसिफिकली नांवूय घेवन सांगपाचें लागना खंयचे पंचायतींनी कमी आसा. हो जो 15 फायनान्स कमिशनाचो जो ग्रांट येता सेंट्रल ग्रांट स्टेटीक येता आनी स्टेटी कडल्यान पंचायतीक वता. जेन्ना पंचायतीक वता तेन्ना हो 2 डिविजनां वता, टायट ग्रांट आनी अनटायट ग्रांट आसता. आनी हो जो टायट ग्रांट आसता तो अरावंड 60% आसता आनी अनटायट ग्रांट आसता तो 40% आसा. हो टायट ग्रांट जो यूज करतात तो बेसिकली मेंटेनन्स ऑफ ओपन डिफिकेशन फ्री, सप्लाय ऑफ म्हणजे ड्रिंकींग वॉटर, रेन वॉटर हाचे. आनी अनटायट ग्रांट आसता तो पंचायतीच्या जे प्रोजेक्टाक घेवपा जाता. आतां जो म्हाका रिपोर्ट गावला इकॉनॉमिक सर्वे 23-24च्यान, आतां 15 फायनान्स कमिशन म्हणजे 2021 to 25-26. आमकां 2021 जो सेंट्रला कडल्यान ग्रांट गावलो तो 37.5 crores गावलो फॉर टायट ग्रांट. आनी मागीर जर पळयशीत 21-22, 22-23 जाल्यार हो 16.5. म्हजी मिनिस्टर आमचो सिनियर आसा ताच्या सेंटराकय खूब बरें आसा. हो सेंट्रल फंड कित्याक कमी जालो तो फायंड आवट करचो ताच्या डिपार्टमेंटान आनी तांणी हो सेंट्रल फंड वाडोवंक जाय. कित्याक हो जर सेंट्रल फंड मेळना जाल्यार आमकां परत तुमकां
स्टेटीक परत पंचायतीक दिवपाक हे जातलो. सेम वे अनटायड ग्रांट सुद्धा तसोच 2021 37.5 crores आणि मागीर जो जालो तो 11 crores जालो. सो टोटल ग्रांट जो आम्ही रिसीव केला तो लास्ट 3 वर्सांत 130 crores. पण पंचायतींक विलेज पंचायतींक हेज ऑन 31 March 8 कोटी गावला अंडर टायड ग्रांट्स आणि 11 कोटी गावला अंडर अनटायड ग्रांट. हे तुमच्या इकॉनॉमिक सर्वेन दिला. मिनिस्टराक माझी रिक्वेस्ट आसा मिनिस्टराक, हो 130 crores जो ग्रांट गावला आणि जर सकयल गेला जाल्यार फक्त 19 कोटी गेला, तो पंचायतीक वाडोवपाचो. ते कित्याक तरी पेपर वर्का खातीर रावल्लो आसतलो, कोणी काय पर्पजली दवरूंक ना. कित्याक हांव पयलींच सांगलां तशें आमचे पंचायतींक फंड हो काय नसताच. सो त्यामुळे खुबशे प्रोजेक्ट त्यांच्या ह्या फंडाचेर असता. सो त्या खातीर हो फंड जो आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. दुसरो प्रॉब्लेम म्हाका दिसता म्हाजे खुबशे कलीग उलयले पंचायतीच्या स्टाफा बद्दल 7th पे कमिशन. ताचो जो इश्यू आसा तो सॉर्ट आउट करचे. पंचायती हे मेन असतात, त्याचे जे स्टाफ सगळे सेंट्रल गव्हर्नमेंट स्टेट गव्हर्नमेंट स्कीम लोकां पर्यंत पावयतात, सगळी कामां करतात. सो तांच्यांनी खुश जावपाची गरज आसा. सगळ्यांत जो व्हडलो इम्पॉर्टंट आमचो प्रॉब्लेम आयचो आसा तो ट्रान्सपोर्टाचो. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट हो आमच्या रुरल एरियेक खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमचे गांवांतले लोक कितकेशेच लोक कदंबा बशीची वाट पळयत आसता आणि अशें जेन्ना कदंबा बशीचे वाट पळयता आमी चेअरमॅनाक फोन करता, मिनिस्टराक फोन करता. आमकां लास्ट 3 वर्सां आमी ह्या असेंब्ली हावसान आयकता की 150 बशी येतले म्हणून सांगता. नवे बशी येतले, आमकां तुमी उत्तर दितात आणि आमी घरा वचून सांगतात जर पंचायती आयले बशी आयले, मंत्र्यान सांगले आमकां बशी दिले, ते लोक आमी हे रोज आमी उतरां दितात. स्पीकर सर, आमची रिक्वेस्ट आसा, आमी रोज लोकांक कॅटा करूं शकनात. तुमचे ते 100 बशी नवे ते इलेक्ट्रिकल व्हेकल खंय येतले ते पयलीं पळयात. 50 बशी म्हाका दिसता आयल्या आनी ते तुमी इंटरस्टेट घातल्यात. आज कशें आसात आमच्या ज्या साद्या लोकांक, आज कशें आसा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट हे कॉमन मनशाचे डिपार्टमेंट. हांव 4 दीस पयलीं 8 दीस पयलीं हावसान तेच उलयलां, आमी काय कदंबा बशीन भोंवनात, आमची भुरगींय भोंवनात म्हणून. पण असे कितलेशेच लोक आसात ते जॉबाक फक्त कदंबा बशीचेरच वतात. आज आमचे मुळगांवचे भुरगे जर बिचोले शाळेन वतले जाल्यार ताका एका भुरग्याक पेरंटाक ते म्हाका दिसता धाकट्या व्हॅननी बी वता 2-2.5 हजार दिवचे पडटा म्हयन्याक. डिस्टन्स आसा फक्त 4 किलोमीटर. आणि केन्ना केन्ना तेंचे दंपारचे फोन येता, आज कदंबा बस येवकूच ना. एक दीस कदंबा बस येता जाल्यार 4 दीस येना. म्हजी सिन्सियर रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही ती माझी बस म्हणा किंवा कदंबा बस म्हणा, आय डोंट नो तुमचे कितें कॅल्क्युलेशन आसा ते. म्हजी रिक्वेस्ट आसा मुख्यमंत्र्याक, प्लीज फॉर गॉड सेक ते बशी हाडात. फुडल्या परत असेंब्लीक परत हो इश्यू जावपाक जायना. तुम्ही ग्राउंड लेवलार वचान पळयात, ऑफिसान बसून पळोवंक नाका कितलो इश्यू आसा तो कदंबा बशीचो. तुमचे ते 100 बशी खंय अडकले ते सांगात. म्हाका दिसता तुमच्या त्या बशींक पेट्रोल ना काय चार्ज जावंक ना दिसता, ते खंयच्यान तरी सुटोवंक ना, ते पावपाक जाय बेगीन. दुसरो म्हणटा तो आमचो बिचोले बस स्टँडाचो. तुमकां सगळ्यांक इश्यू खबर आसा. हांव थँक म्हणटा मंत्र्याकय म्हणटा की 20 कोटी बजेट अलॉट केल्ली आसा. आता हो म्हजो जो बस स्टँड आसा, हांव जेन्ना आमदार जालो त्या दिसा डिमॉलिश करून काम सुरू जाला. 2.5 वर्सांत व्हडलेशें कांय काम दिसना. सद्याची जर स्पेस पळयला न्ही, हांव दुसरे फावटी आमदार जातलो तेन्ना सोंपलो काय म्हाका डावटफूल आसा. सर्वे जर करशात जाल्यार म्हाका दिसता तुमी म्हणटाले GSIDC काम करता. आय जस्ट वॉन्ट टू नो स्पीकर सर, म्हजो एक डिमांड आसा, तुमचे डिपार्टमेंट कितलो इंटरेस्ट घालता ह्या बस स्टँडान. सादो पुट्टी मारपाक तो 2 महिने, तिका म्हणटा कित्याक तूं ते पुट्टी हे भिंतीचेर पुट्टी मारूंक ना 2 महिने ना, डिसिजन मेळोंक ना. द डिसिजन कोणी दिवपाचे? ट्रान्सपोर्ट तुमच्या RTO तुझ्या डिपार्टमेंटान दिवचे काय GSIDCन? सो प्लीज रिक्वेस्ट आसा, हांवें इश्यू इतले कित्याक उलयता तर साद्या मनशाचे. आज बिचोली बस स्टँड हो इंटरस्टेट बस स्टँड, थंय जर वचत जाल्यार बसूय दवरीन सारखी दिसना. म्हणजे थंय जर तूं त्या बस स्टँडार गेलो, म्हजे असलो आमदार गेलो जाल्यार डिप्रेसिंग जाता. त्या दिसा डिप्रेशनान वचपाचो आनी घरा येवन उग्गी बसपाचो. सो आय प्रिफर नॉट टू गो ऑन दॅट सायड. सो त्या बस स्टँडार हे प्लीज कितें तरी करा, लोकां खातीर आसा. आज 3 वर्सां लोक दिसता दिसत ह्या बस स्टँडार इंटरस्टेट असल्यामुळे बाकीच्या शहरांक वता, तो साखळे वता, आमच्या गांवांनी वता. GSIDC कडे गेला ते कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू सांगता. कोणी तरी एकट्यान अकाउंटेबिलिटी घेऊन ते काम करा, पण तो बस स्टँड एकदा सुरू करात तुम्ही. स्पीकर सर,
दुसरो जो एक म्हजो इश्यू आसा, आमच्या बिचोलेम इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा. आता ही इंडस्ट्रियल इस्टेट रावंड अबाउट 1986 सुरू जाल्ली आसा आणि ह्या इंडस्ट्रीच्या भोवती अराउंड 2500 घरां आसात आणि ही जी घरां आसात ती जागा इंडस्ट्रियल झोन म्हणून लागलेली आसात आणि हो जो रस्तो आसा ह्यांच्या घरांकडे वचपाक इंडस्ट्री टू त्या घराकडे तो 10 मीटर आसा. आता हो जेन्ना घर बांदपाक वता ताका TCP परमिशन दिना, सेईंग दॅट तुझे घर हे इंडस्ट्रियल झोनान आसा आणि तो जर ते घर इंडस्ट्री कन्वर्ट केलं जाल्यार परमिशन दिना. कित्याक तर हे तुजो रस्तो आसा तो 10 मीटर आसा म्हणजे ताका घरय ना आणि ताका इंडस्ट्री ना. तो लास्ट बाबडो 86 पोल्युशन घेवन बस आसा. थंय तांकां त्या लोकलांक जॉब दिला, जॉबूय जायना. आणि वर्स्ट पार्ट इट वॉज हे जर इंडस्ट्रीच्या भोवती जर घरां आसत त्यांच्यानी खंयचेय जर दुकानां बी कितें हॉटेल सादेशे घातल्यार ते सगळे ट्रेड लायसन्स परमिशन बी घेतात. पण ह्यांच्या इंडस्ट्रीन अशे कितलेशेच इंडस्ट्रीचे बेकार आसात थंय आता गोदाम कशे जाले आसा आणि थंय इल्लिगल कॅन्टीन आसा. हाचेर मातसो तुमचे इंडस्ट्री डिपार्टमेंटान लक्ष घाला. हे बारीक बारीक प्रॉब्लेम आसा पण दीस एफेक्ट हे खूप इम्पॉर्टंट असतात प्रॉब्लेम. सो म्हाका खबर आसा मिनिस्टर हे सगळं घेतलो. म्हज्या मतदारसंघार मिनिस्टराक हांव केन्नाच कितें मागना कित्याक तो मागच्या पयलींच दिता. म्हाका दीनदयाल फंड बी ताणें असोच दिलो, ताका सगळी खबर आसा. दुसरो जो एक इश्यू आसा, IDCचे जे रस्ते आसात न्ही चेअरमॅन स्पीकर सर ते मातशे मेंटेन करात. आमचे हातूंतले इंडस्ट्रीतले खूप इम्पॉर्टंट आसात. आमच्याकडे न्ही स्पीकर सर हल्लीच बिचोली बायपास सुरू केला. आमचे मयाचे ऑनरेबल MLA प्रेमेंदानूय काडलेलो आसा. हो बायपास इनॉग्रेट केला 6 जुनाक आणि तेन्नाच्यान इतले ऍक्सिडेंट जाता. म्हजे एकलेच म्हणणे आसा, इतले ऍक्सिडेंट जातात, तुमचे ऑफिसर पेपर वाचतात, सगळे जाण वाचतात. तुम्ही स्वतः म्हणून थिंगा वचून इन्स्पेक्शन करून व्हॉट इज द कॉज कित्याक फायना. म्हाका दिसता अराउंड 9 ते 11 ऍक्सिडेंट जाल्ले आसात दोनूय जंक्शनाचे, वाळशेचे आणि दावटेन वाटाडेवाचे. आमदारान कित्याक पॉइंट आउट करूं जाय. थंय लोक ऍक्सिडेंट जातकीर लोक जमतले आनी आमदारान करूं जाय. ते आमदारच करतलो. आमदाराक पावर आसूं जाय न्ही. ऑफिसर कित्याक करिनात. दे शूड फायंड आउट द कॉज न्ही. बाबा थिंगा सिग्नल करूंक जाय. खंयचोच ऑफिसर म्हाका दिसता इन्स्पेक्ट करूंक ना, मिनिस्टरान नोट डावन करूं जाय. कित्याक खंयचोच ऑफिसर म्हज्या कडेन उलोवंक ना, ऑनरेबल MLA प्रेमेंदा कडेन उलोवंक ना. आमकां दोगांयकूय लागता तो. म्हणजे काय पडलेलंच ना. आमी रस्तो बांदलो दिलो पब्लिकेक. ऍक्सिडेंट जाय मारा कितें पडला. अरे ऑफिसरांनी म्हणून कितें तरी अकाउंटेबिलिटी घेवपाक जाय. सिग्नलां कोण घालतलो. ही काळाची गोष्ट आसा. मागीर लोकांक कशें दिसता वी आर इनसेन्सिटिव्ह अशें दिसता. सेन्सिटिव्हिटी आसपाक जाय न्ही. सो त्या खातीर मिनिस्टरान त्या रस्त्याचेर पळोवन सिग्नलां घालपाची ते कशे आमी जाता ते प्रयत्न करूया. आय डोंट थिंक हांव अशें म्हणना की लोक आमचे सगळे करे, लोकांनी कंट्रोल करपाचे आपले स्पिडी, पण आमच्या कडल्यान जाता तितले प्रयत्न करूया. वी कॅन से आमी हे केल्ले आसा जेन्ना आमच्या नोटिसीक आयिल्ले आसा. स्पीकर सर आणि एकूच हांव जे सांगता लास्ट जो पॉइंट आसा तो जे आमच्या पंचायतीन थोडे अमेंडमेंट ऑफ गोवा पंचायत राज एक्टान करूं जाय. म्हणजे थोडे अमेंडमेंट कितें आसता आतां आमचे प्रोविजन डिलींग विथ रिपेर ऑफ हावस, परमिशन डिलींग विथ परमिशन फॉर रिपेर ऑफ हावस एंड इट्स रिवोकेशन, dealing with NOC for electricity and water connection, transfer of house tax, bifurcation of हाच्या खातीर थोडे अमेंडमेंट पंचायत राजान हे करपाची एक गरज आसा. स्पीकर सर चडशे हांव गोष्टी म्हाका दिसता बाकीच्यांनी उलयल्ले आसा तर आय डोंट वॉन्ट टू रिपीट, बट स्पेसिफीक क्वेश्चन जे असले ते 2-4 हांव काडलेले आसा. हांव जाणा आमचो मंत्री डेफिनेटली हे करतलो, हे सगळे आमचे सजेशन्स एग्री करतलो. थँक्यू. देव बरें करूं. Honourable Member Shri Cruz Silva. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demand of grant moved today. I'd like to speak on demand number 13, 19, 31. Speaker sir, demand number 19, industry, trade and commerce. Industry म्हणून सदांच माझा इश्यू सदांच येता आनी सदांच येतलो तो, कित्याक मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेटाचो हो इश्यू येता कित्याक, हो इश्यू येता कित्याक ही इंडस्ट्रियल स्टेट आहा ती थिंगा रेजिडेन्शियल एरियांत आहा, ती इंडस्ट्रियल एरिया स्टेटांकूच घरां आहाय, सायडीनी हजारांनी लोक रावता आनी थिंगा इंडस्ट्रीज आहाय तितल्यो पोल्युटींग इंडस्ट्रीज. फाटले फावटी हांवें जायत फावटी मेन्शन केल्लो आहा गोवा कार्बन फॅक्टरीचे, जावं सियात कॅनिंग कंपनी, रेडी मिक्स कॉन्क्रीट ह्यो फॅक्टरी थिंगा जायते पोल्युशन थिंगा जाता.
आतां फाटींच ही केस गोवा कार्बनाची एनजीटींग पावल्या. एनजीटींग इन्स्ट्रक्ट केला गव्हर्मेंटाक जॉयंट कमिटी करपा आनी इन्वेस्टिगेट करपा पोल्युशनाचें. आनी 3 गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लायमेट चेंज हेंचे रिप्रेझेंटेटीव आसपा जाय. आनी हे फाटींच हे कमिटीन थिंग इन्स्पेक्शन केलां आनी जे कितें तेमकां कन्सेंट दिल्ले आहात ते फुलफील केलें ना जाल्यार तांकां पनिशमेंट कितें करतलो म्हणून. सो हांव समजता की आमी पयले हे इश्यू हाडले आहाय पूण तेजेर कांय एक्शन जायना जालें. म्हाका दिसता एटलिस्ट एनजीटी आतां एक्शन घेता म्हूण तेजे भाशेन सियात कॅनिंग कंपनी आहा थिंग जायते फावटी आमी ऑडिट रिपोर्ट पासून मागल्यार सगळें बरे भाशेन दितात, सगळें सारकें चलता. पूण न्हंयत हेतून गटारां, नालां, शेतां सगळीं तेंगे वेस्ट वयतात आनी घाण मारतात, उदक काळें जाता, इतली वास मारता थिंगा तांकां कल्टिवेशन पासून करपाक मेळना. स्पीकर सर, आतां इतली प्रॉब्लम आहली, आतां आनी एक प्रॉब्लम ना. थिंगा एक नवीन डिस्टिलरी आहली, ही धाकटी चलताली. आतां ताका आनी एक्सटेंड करपाक, तेजें प्रोडक्शन इनक्रीज करपाक ताका कन्स्ट्रक्शनाक परमिशन दिल्लें. स्पीकर सर, ही नवीन डिस्टिलरी आहा ही फाटीं डिसेंबर 2021 ताका उज पेटलेलो आनी उज पेटोवन थिंगा लाखांक लॉस जाल्लें. एक नवीन डिस्टिलरी सायडीनूच तीं घरां आहाय 10 to 15 मिटर्स तेजे रायट सायडीन, लेफ्ट सायडीन जावं बॅक सायडीन जावं तीं घरां आहाय. जेन्ना एक पाटी थिंग उज पेटोवन इतली डॅमेज जाल्या थिंगा ती उज पालोवपाक एटलिस्ट 5 फायर ब्रिगेड्स जाल्ली आनी तो कंट्रोलान हाडपाक जाय तो टायम गेलो. आतां हीच डिस्टिलरी ताका एक्सपान्शन दिलां. आतां आज लोक थिंगा तेंचे भिरांत येयल्ली आहा. आतां थिंगा डिस्टन्स आतां फकत थिंगा एक्सटेंशन दिलें आनी एक 10-15 मिटर उरलां. सो एक्सटेंशन एक्स्ट्रा परमिशन दिलें जाल्यार थिंगा आनी उज पेटोवन जायती डॅमेज जावपाक शकता. हांव मागता, भितर डिमांड करता, हें एक्सटेंशन थिंग दिवचें न्हू, तांकां जाय जाल्यार आनी खंय शिफ्ट करचें, कित्याक सायडीन सगळीं घरां आहाय. बिकॉज तेजे भाशेन थिंगा सदांच इश्यू येता स्क्रॅप यार्डांचो. स्क्रॅप यार्ड्स दिल्लीं आहाय थिंगा, पूण स्क्रॅप यार्ड्स कितें जालें, स्क्रॅप जे घालतात भितर शेडीकूय न्हय, ते शेडी भायर पावलें, रस्त्यार पावलें, ते आख्या सेटबॅकां पावलें. सो हांव डिमांड करतां, हे सायडीन जे एक्स्ट्रा स्क्रॅप भायर सेटबॅकां कावर्ड केलें ना तें जाता तितलें बेगीन काडचें म्हण, कित्याक थिंगा डेंग्यू केसीस चालू जायताय. आनी थिंगा ऑफिशियली चोवपाक गेल्यार तुका थोड्यो मेळटली, पूण अनऑफिशियली जायते, कित्याक थिंगा ते लेबर रावताय, ते ऑफिस दाखोवपाक वचनाय. जेन्ना एक केस डेंग्यू ते लेबरान जाली, ते लेबरान ते गांवांत धाडटाय, ती नोटीस जायनाय थिंगा. सो हांव मागता ह्यो जे स्क्रॅप भायर आहा जातली 15 दिसां भितर एक काडपाक जाय. कित्याक थिंगा लोक घोडे घोडे थिंगा एज्युटेशन करता, घोडे घोडे थिंगा इन्स्पेक्शन करता, हेल्थाकूय नोटीस धाडटा, हेल्थानी तांकां जायते फावटी डिस्कनेक्शना पासून नोटीस धाडपाक केल्ले, पूण थिंगा एक्शन जायना. हांव मागता हे डेंग्यू केसीस आनी वाडचे न्हू म्हणून हे स्क्रॅप जे इंडस्ट्रियल स्टेटान भितर आहात, शेडी भायर आहा ते सगळे काडचे म्हणून. स्पीकर सर, स्क्रॅप यार्ड्स आनी हे सगळें आसलेलेंच. आतां शेडी थोड्यो आतां ट्रान्सफर कोण MRF जाले. आतां एटलिस्ट 3 तरी MRF पळय फाटीं आनी एक इनॉग्रेशन जालां. सगळें पंचायताचें वेट गार्बेज हाडटा आनी हिंगा ट्रिटमेंट करता. सो आतां स्क्रॅप यार्ड्स, MRF सगळें थिंगाच येतले सायडीन रेजिडेन्शियल, ही आतां भिरांत येयल्ली आहा. ही जात आनीक MRF थिंगा घालची न्हू म्हणून हांव मागतां. स्पीकर सर, हे इंडस्ट्रियल स्टेटान जायते फावटी मेन्शन केलें ना हिंगा हेल्थ फॅसिलिटीज नाय म्हणून, आनी हांवें डिमांडूय केल्लो. थिंगा एक शेड आहा म्हणून A13, ती हांवें हेल्था लेटर केल्ली, हेल्थान काडून एक GIDC मॅनेजींग डायरेक्टराक एक लेटर केल्ली, थिंगा हेल्थ वेलनस सेंटर घाल म्हणून 24 जानेवारी 2004. त्या लेटराचेर तुमी डिसिजन घेयलें, तुमी आमकां हेल्था ही शेड दिताय म्हणून. सो ती दिताय म्हणून फील्ड मॅनेजरान मारगांव इंडस्ट्रियल स्टेटान एग्जिक्युटीव इंजिनियर PWD एक लेटर बरयली, ते रेंट फिक्सेशन आनी ती सर्टिफिकेट दिवची म्हणून. PWD इंजिनियर येवन गेले, इन्स्पेक्शन जालें, सगळें केलें आनी तेमी फी रेंट तेजें फिक्स केलें. आनी ही सर्टिफिकेट दितो जाल्यार IDCन तांकां तेंची फीज दिवपाक जाय 18,212.
ही फी दिली जाल्यार ते सर्टिफिकेट दितले आनी तेजे मुखार आमगे प्रोसेस जातलो. आयज पासून ती फी GITCन दिली ना. सो ही दिवची म्हणून मागता आनी ती आमची रेंट सर्टिफिकेट घेवची आनी आमचे तो मुखार प्रोसेस करपाक मेळटलो. तेजे भायर स्पिकर सर, आमची इंडस्ट्रियल स्टेटां रोड आहा पाड जाल्ले, पूण त्या रोडाचें टेंडर जालो. टेंडर 6 मार्च जाल्लो, पूण आयज पासून तेजें काम स्टार्ट जालें ना. थोडे पोर्टफोल भरून दिल्यात बी. हांव जाणा जातलें, हें काम स्टार्ट जातलें, पूण तेजे गटराचें आजून कांय टेंडर ओपन करपाचें कांय जालें ना. हे गटराक लागून ह्यो डेंग्यू केसीसूय वाडटात. गटर ओपन करप आख्खे इंडस्ट्रियल स्टेटांत गटरूय ओपन करपाक टेंडर काडचें म्हणून मागता. ते भाशेन थिंगा लायटीचेय प्रॉब्लम आहा. स्ट्रीट लायटीचें मेंटेनन्सूय जावचें म्हणून मागता. स्पिकर सर, जायते फावटी डिस्कशन जालें एम्प्लॉयमेंटाचें, आनी एम्प्लॉयमेंट आमच्या गोंयांत सामकें वर्स आहा. आनी जायते जे इंडस्ट्रीज आहाय ते सगळे भायल्यांक येतात म्हणून जाणा. हालीं काल डिमांडाचेर उलयता आसतना विजयान एक डिस्कस केल्लें म्हणलें ज्यो इंडस्ट्रीज आहाय त्यो भायल्या मॅनेजरांक हाडटाय, मॅनेजर काडटा भायले लोकांक हाडटा थिंगा वर्कर्सांक. तितलें न्हू स्पिकर सर, कांय इंडस्ट्रीज आहाय मॅनेजर बायला, वर्कर्स बायला हाडटाय, पूण तिना थोडे गोंयकार ऑफिसर्स आसताय. ह्या गोंयकार ऑफिसरां कडेन हे सगळे भायले वर्कर्सां येवन तांकां ट्रेनींग कोण दिता? गोंयकार ऑफिसर दिता. जेन्ना हे सगळे वर्कर्सांक ट्रेनींग मेळ्ळें म्हणटरी जो गोंयचो ऑफिसर आहा ताका तेजे कंप्लेन घालून ताका हॅरेसमेंट करून तो भायर पडटा. सो हिंग सगळो गोंयच्या कोण एम्प्लॉय तांचो फायदो काडटा, लास्टाक तांकां कांयच मेळना. स्पिकर सर, हांवें एक एलक्यू घातलो ते 01C एम्प्लॉयमेंटाचेर. ते 80% जॉब टू बी रिजर्व फॉर गोवन्स इन प्रायवेट सेक्टर. हेजेर म्हाका दिसता गोवोरमेंट कांय सिरियस ना, पूण जे आन्सरूय म्हाका दिलाय ते सारके दिवंक ना अशें. तेजेर एक आन्सर म्हाका मेळ्ळा तो हेजे एम्प्लॉयमेंटाचे कितें नोटिफायड हेजे जॉब्सांचे ट्रू एम्प्लॉयमेंट फकत 750 जॉब्स इन last 5 years from 2020 to 3rd July 2004 749 ह्यो ट्रू एम्प्लॉयमेंट जाले. ते घोडे हेज्या प्रायवेट कंपनीन जॉब दिले आसले पूण ट्रू एम्प्लॉयमेंटा हो रिकॉर्ड ना. स्पीकर सर, डिमांड नंबर 31 पंचायत. सदांच हांव उलयलां जी पंचायत आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी आहाय जावं चिंचणी पंचायत, आसोळा पंचायत, त्यो धाकट्यो आहाय त्यो अपग्रेड जावपा जाय, त्यो न्यू पंचायत जावपा जाय आनी ह्यो फायल मुखार आहाय. चिंचणी पंचायत फायनान्सा लागून उरलो आहा, सगळो प्रोसेस जाल्लो आहा. तेजे भाशेन आसोळाय पंचायताचो प्रोसेस जाल्लो आहा, हेजें काम जावपा जाय, स्टार्ट जावपा जाय. तेजे भाशेन स्पिकर सर, सांजे दी आरेलाची पंचायत न्यू पंचायतींक येवपाक जाय. थिंगा तेंचो प्लॉट आहा, फाटीं तेंचो एक प्लॅन केल्लो जायते वर्सां पयलीं, पूण तो आतां परतो रिवायज करपाक जाय. तो रिवायज करपाक एक म्हाका कोण कन्सल्टंट अपॉयंट करून दिवचो म्हणून वता. स्पिकर सर, ऑर्डर सेक्रेटरीचे उलयलाय जायते सेक्रेटरी ट्रान्सफर जायनाय. Member Mache, एक minute, extend. The motion is that the duration of the House be extended by 2 hours. Those in favor say aye. Aye. The ayes have it. The motion is adopted. The duration of the House is extended by 2 hours. Honourable member, you may speak. Speaker sir, transfer of secretary जायते सेक्रेटरीज आहा 5 वर्सां 7 वर्सां 8 वर्सां आनी हे सेक्रेटरी डॉमिनेट करता थिंगा. फाटल्या काय आमी उलयल्ले तेंचे एक्शनाय घेत म्हणलें, पूण आजून हे 3 वर्सां मिनिमम मॅक्झिमम 3 वर्सां तांकां ट्रान्सफर करपाक जाय. लास्ट टायम पासून आमी एक सेक्रेटरी आमचे कॉन्स्टिट्युन्सी काडलो कित्याक तेजी केस जायता कुत्तोरीन गेलो, कुत्तोरीन काडलो पत्तो आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन हाडलो ताका पत्तो. सो हांव मागता तसले सेक्रेटरी जेची कंप्लेन आहाय तांकां दवरचें न्हू म्हणून तेंची एन्क्वायरी जावची. स्पिकर सर, पंचायत ऑडिट जाता आनी पंचायत ऑडिट जाता आसतना सगळे पंचायतो तेजे सगळे डॉक्युमेंट घेता, बॉक्सांनी भरतात आनी रिक्षा घेता आनी एक मारगांव एक सेंटर तेंचो ऑफिसर येता थिंग वयताय. सो हिंगा जायते फावट पॉसिबिलिटी आहा हे डॉक्युमेंट सांडपाचे आनी कोण चोरी जावपाचे.
आनी जेन्ना तांकां डॉक्युमेंट एक पडटा तांकां ना जाल्यार पोत्या वचोन हाडपा पडटा. हांव मागतां जे ऑडीट ऑफिसर्स येता तेमी पंचायतां वचोन हें ऑडीट करचें म्हणून. कित्याक थिंगा डॉक्युमेंट आसा जाल्यार थिंगा सांडपाची थिंगा प्रॉब्लम आसपाना कितें डॉक्युमेंट सांडपाक. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात.